आज मानसोबनाच्या सहयोगान पोएटिका कवींच्या पंगडाची 34वी कवी गोष्टी कलांगणात या मंचेर आयोजित झाल्या. कोंकणी आमच्या मायभाशेच्या मोगान आमी सर्व आज हांगासर जमल्या. हांव प्रिता मिरांदा जमल्या तुमकां सर्वांक एका सुत्रान मानाचो आनी मोगाचो येवकार मागता. पोएटिका कवी गोष्टीचे पयले मेट ह्या वेदितावनूच सुरवात जाल्लें. ह्या कलांगणान पोएटिकाची पयली कवी गोष्टी 2021 वर्सा डिसेंबरांत चलिल्ली आनी आज आमी परत हांगासर जमल्या. व्हडा अभिमानाची गजाल आमकां जावन आसा. ह्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो. पोएटिकान सोलोन आयिल्ली वाट देवान बेसावांनी बरल्या खातीर, तशेंच फुडें चलोवंक आसची वाट बेसावांनी बरोवंक, तशेंच कुटुंबा सारको रुता जालो संबंद सदांच तीर व्हरूंक देवा कडेन मागून आयची कवी गोष्टी आमी आरंभ करया. पोएटिका एक इस्कोला परी. हांगासर आमी कविता बरोवंक शिकल्या. शिकूनच आसा. अनुभवी तरणे मलगडे कवयत्रींचो मेळ जावन आसा हें पोएटिका. ह्या पोएटिकाचो मुखेल मेस्त्री सपार कविता मोगींक सांगाता घालन पोएटिका म्हूण पंगड रचलेलो. कोणाकच दुखय नासतना सर्वांक मोगान आयकुचो कवितेची रूच कितें म्हणून शिकयलेलो. सांगतच सामाजीक काळजी आसून समाज सेवेची कामां पोएटिका मुखांतर करूंक कारण जाल्लो पोएटिकाचो गुरकार मनेस नवीन पिरेरा. आतां ही पोएटिकाची कवी गोष्टीची वेदिकारी आमी सुरू करता. आतां मुखार आपयता ही रिती आसली वेदी सोबोवंक. मानसोबनाचे गुरकार तशेंच पोएटिकाचो निर्देशक एरिक ओझेर बाब, मानसोबनाचे खजनदार बाबा एल्ड्रिन रोड्रिगस, कार्यदर्शी बाबा कॅरन माट्टा, तशेंच आमचे मदेगात कवी आसात आर्थर पेरेरा. तुमी वेदीक येवचे. बाय जॉयस ओझेर. हांव विनंती करता पोएटिकाच्या गुरकाराक मनाच्या सैर्यांक वेदीक आपणान येवच्या. सर्वांनी घट्ट ताळयाच्या आवाजान मनाच्या सैर्यांक वेदीक स्वागत करचो. वेदी सोबयल्या मनाच्या सैर्यांक देव बरें करूं. कविता काळजाची भास जावन आसा. काळजाक आनी मनाक संपर्क करूंक आसा कसो सांखो जावन आसा कविता. गुड्या ते त्या विशयांक उंड्या ते दोकन तसो स्वाद आम्हा सर्वांक वांटूंक आमच्या मदें कवी आनी कवयत्री हजर जाल्यान. पयशिल्या गोवंतावन धन मंगळूरच्या विविध जाग्यातावन हांगासर फामाद कवी आनी कवयत्री ह्या सोबीत कलांगणाच्या मंचेर सोबीत उतरांच्यो मोतीक संतोसावच्यो, चिंतपाक उत्तेजन दिवच्यो, आपल्या आलोचनांक बोगनांक उतरांक गुंतोवन आमची मनां संतोसावंक आमचे मदें आसात. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव मागता. तशेंच सांगतच हांगासर जमल्ल्या सोर कविता मोगींकी हांव स्वागत करता. आतां हांव विनंती करता मनाच्या सैर्यांक सांकेतीक रितीन कवी गोष्टीक चालवण दिवंक. ताळयांचो आवाज. आतां ही वेदी सोबीत रंगाल दिसता. ही सांज काव्याळ सांज जावच्याक सुरवात जाल्या. देव बरें करूं तुमकां. आतां हांव विनंती करता एरिक ओझेर बाबा लागीं तुमच्या अमोलीक उतरांनी आमची मनां ददोस करच्या. तुमच्या कार्यांत म्हजें नांव घालतात, निर्देशकी म्हणटात. संतोश म्हाका, देव बरें करूं. पूण हांवें कांय केल्लें ना पोएटिका खातीर. देखून ह्या नविनान कितें केलां, एक पोएटिका हांगा बाकी आसा तें तुमी करीजे म्हणून त्या खातीर आमी केलां. आनी तुमी पळयतात आयतारा दीस जाल्यार हांगा भुरगीं संगीत शिकतात. 70 भुरगीं संगीत शिकतात.
ताच्या उपरांत तांचे आवय बापूय रुखामणी आठव करतात. तांकांय आज घुमटा पदां, हांकांय घुमटा पदां. हांगा बाय जॅस्मीन, थंय आमचो सिद्धी, जीवन सिद्धी शिकयतात. त्या मध्ये हांगा नाटक अभ्यास चलता. आयरीक सैरीक येवच्या म्हयन्याळी मनशांत आमी सादर करता. आमच्या तरणाटे ताची तयारी करतात. आज सगळो दीस तांकां अभ्यास आसलो. जालें मरे आज अभ्यास. अशें आयतारा दीस जाल्यार आमी व्यस्त आसा. आमकां रजा ना, आमकां सुटका ना. कोंकणीच्या कामांत दीस आनी रात, आयतार आनी सोंत आमी काम करता. पोयटिका कडेन किवी मात म्हणटात न्ही, मायकार सांगूं का, पूण किवी मात कळ्ळें. म्हणजे एक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सोडीचे तुमी, नातल्यार तुमी पोयटिका आंतू पात्र घेवन कांय फायदो ना. तुमी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सोडिनात जाल्यार पळयलें आयली पुरो गुड इवनिंग म्हणटात. देव बरी सांज दी म्हणून एकल्याके कळना. मागीर म्हज्या ताल्यान म्हळ्यार हा म्हणटात. नवीच गजाल म्हणल्या बरी. नवी गजाल न्ही, ही आमची गजाल. देखून एक कितें म्हळ्यार आमी अभ्यास करीचे की गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सोडून आमच्यांत बरीं उतरां आसात न्ही. गुड मॉर्निंग कालें म्हणटा आमी, देव बरी सकाळ दिवं. गुड मॉर्निंग, देव बरी सकाळ दिवं. दनपारां गुड आफ्टरनून कालें म्हणटा देव बरो दनपार दिवं. सांजेक कालें म्हणटा देव बरी सांज दिवं. आनी रातीक देव बरी रात दिवं. या हो अभ्यास आमी करीचे आनी मुखार पोयटिकाच्या पंगडांत गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आयकूंक मेळूं नजो, अशी म्हजी आशा. ही आशा उसारता. जायते जाणां तकले घेनात, हांसून काडटात. ह्या एरिकाक तकली समाना म्हणून. एका लेकान तकली समाना. कितें म्हळ्यार हें कलांगण हांगा इनॉग्रेट केल्लो, उक्तावण केल्लो म्हजो आमीग नजरुद्दीन शाह आयिल्लो. आनी हेच वेळार ताणें कितें म्हळें, म्हजो एक इश्ट आसा, तकलेंत इल्लो सडील, नातल्यार तो हें पुरा करना. तो ताच्या बायल्या भुरग्यांचे मात पळयता आसलो. हें ताच्या वरी साद जाला. कितें म्हळ्यार ताणें तें पुरो सोडून तो करते आसा म्हणून. आनी मागीर ताणें एक हें केलें, मागणें केलें. कशें म्हळ्यार असले मनीस संवसारांत वाडोवन दीत आनी सोडून दीत म्हणून. देखून तुमकां सांगता, कोंकणीच्या कामांत आमी खऱ्यान काम करीचे जाल्यार इल्लेशे तकलेंत अस्कत जायचे. आमी निट्ट सावन आनी या आतां पोयटिका बऱ्यान चलता, पळोवंक बरें जाता. पूण कितें जाता म्हळ्यार तुमी तुमच्या संवसारांत मात्र आसात, कोंकणीच्या संवसारांत आजून येवनात. तें सांगता. तुमच्या संवसारांत मात्र तुमकां पोयटिका आनी त्या दिसाचो एक विशय, त्या विशयाचेर कविता. पुरोगी आमी जर कोंकणी मनशां, कोंकणी खातीर आमी खंत करनाका गे, हुस्को करनाका गे. देखून गांवांत लिपीचेर वाद जाल्ला. आमी तांतो पडना म्हळ्यार तुमी तांतो पडना जाल्यार तुमी कोंकणी मनीस न्ही. तुमी पडोवंकूच जाय आनी एक निर्धार घेवंकूच जाय की आमी खंयचे लिपीन बरयता ती लिपी उराजे. मोरोंक आमी दिनाय. आमी ताका विकृत करूं नजो. थोड्यांनी केला, तुमी जाणात कोण म्हणून.
नांवां काडिना, नांवां काडल्यार म्हाका बेयिना, विकृत केला आपल्या स्वार्था खातीर. देखून तुमी स्वार्थ सोदून वचूं नाकात. हांव एक आतां आमच्या मनशांक इल्लेशें ओडूंक पळयलां आशा दाखोवन. देखून त्या आशेक पडनाकात. इतलेच म्हजो संदेश. आनी हांव तुमकां बरें मागतां. बरें काम करतात, मुखार शिया, पूण त्या कामांत कोंकणी मेतेर करा. खाली कविता बरयल्या पावना. तो विशय जाल्यार तुमी सडकां आनी पाळां आनी तें सोदतात, बरें आहा, तोंदरे ना, प्रकृती. पूण कोंकणीचे विशयी इल्लेशे तुमच्या कवितेंत येवं दी आनी तुमचो निर्धार तातूंत दिसून दी. इतलें आशेवन म्हाका हो अवकाश दिल्ल्या तुमकां प्रत्येक जावन म्हज्या इश्टा नविनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज वय न्हय जस्सीक आनी आमकां एक संबंद आसा, जाणात न्हय तुमी. वय जस्सीन वय जस्सीन अशेंच बरयल्लें पोत तें. ताणें चिंतूंक येना ताका ताळो बसता म्हणून. तें व्हडल्या मिटरार नासलें, पूण हांवें तें मिटराक घालना. हांवें मिटराक घालूं ना, हांवें आपडूं ना. आसल्या बरीच हांवें ताका ताळो बसयला. आज गांवगो चेडो म्हजो गांवगो देश विदेशांत फामाद जाला. आज प्रत्येक जावन आमच्या मदें आर्थर आसा. आर्थर एक उमेदवंत तरणाटो. तोय पदां बरयता, कविता बरयता, मस्तुम्मा तकली खाता. एक विशय करन मागीर तो सोडिना, फाट सोडिना. तोलो एक व्यक्ती आर्थर दुबयांत काम करता. आज ह्या कवितेच्या हाका फेस्ताक आयला. देखून आर्थराक एक विशेष येवकार. या देव बरें करूं. कोंकणी खातीर निरंतर वावुरच्या एरिक बाबान खरेंच जावन आपल्या अमोलीक उतरांनी आमकां कोंकणीचो मोग कसो आसा जाय म्हणून आमकां सांगून दिलें. कवींचो, साहित्यांचो, कोंकणी खातीर खरेपणे वावरूंक उलो दिल्या एरिक बाबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी खरेंच तुमी सांगले बरी पाळटल्या. देव बरें करूं तुमकां. हांव आतां मानाच्या सैऱ्या मुखल्या कवी गोश्टीक वेदी मुखली बसका आपणावंक विनंती करता. कवी गोश्टीची सुखान धरून दोगां तालंतवंत कवींक इंसून काडला. ती जावन आसात मानेस्त रॉनी क्रास्ता केलराय, आतां राणीपरांत तांची वस्ती. मानसभान संस्थेचे माजी कार्यदर्शी ते जावन आसात. कविता, पदां, नाटकथांनी रचल्यात. मानसभना खातीर पदां तांणी घडल्यात आनी मानसभनाच्या विविध हुद्यांनी ते वावुरल्यात. विविध शिबिरांनी भुरग्यांक कोंकणी भाशेची तरबेती ते दितात. तांचो तिरितुंबे कविता जमो परगटला. प्रस्तुत कोंकणी साहित्य अकादेमीचे सांदे ते जावन आसात. तशेंच डॉक्टर ॲनी डिंपल कॅस्टेलिनो वृत्तेन ती गणित शिक्षकी. कन्नडा, इंग्लिश, कोंकणी मॅगझीन नेमाळ्यांनी वेब पोर्टलान हिची बरपां सराक पाय चल्यात. पोएटिकाची उर्बेवंत कवयत्री ती जावन आसा. कन्नडा कवी गोष्टींनी हिणें पात्र घेतला. श्रीरंगपटणांत चलिल्ल्या दसरा कवी गोष्टीन हिणें कविता वाचन केल्या. तुमी दया करून वेदीक येयचय म्हणून हांव विनंती करता. पोएटिकाची एक दोस्तर आसा. तुमकां सर्वांक कळीत आसल्या बरी तुमच्या हातांत एक चीट दिताली थोड्याच वेळान. सर्वांनी ती घेवची. अखेरीक बरी लागली कविता आनी कवितेचें नांव त्या चिटीचेर बरोवन पाटीन दिवची. आयच्या कवी गोश्टीन म्हूण विंचून आयिल्ल्या उत्तम कविताक पोएटिकाच्या अभिमानीन 1000 नगद आनी एक यादिस्तिका दिवन मान करतले. आतां हांव ही वेदी मुखल्या कार्याक मानेस्त राणी क्रास्ता आनी डॉक्टर ॲनी डिंपल तुमकां सोन दिता. देव बरें करूं. समजताक माया मोगाचो नमस्कार आनी देव बरी सांज देव म्हणटा. कोंकणी कलेक उंचाय, भाशेक थोराय घडोवन दिलेल्या ह्या पवित्र थळार आज आमी पोएटिकाचे वांगणेंत वागून कवितेचे शिजोवन आमचे चिंतपादरेक सान्याक धरून कवितेच्या संवसारांत मैला फातर रमोवन
हे 26 सांजेर तुमकां रसिकांक कविता मोगेक कवितेची मजा साकोवंक उतरां चिंतपाच्या आम्हाला धोलोवंक हे वेदीर आसीन जाल्या आमच्या सांगाता तुमचो वांगड जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां मानपाक येता 4 कुशालभरीत गजाली कवितेच्यो सुमाधुर वळी तुमच्या हुस्क्यार पातलावन आमी आयतीं आसा या आमी कवितेच्या अत्व्यस्त संवसारांत पासायो मारूया कवितेची खोलाय उतरांधारीची तीक्ष्णाय चिंतपासक्तीची उंचाय शब्दान शब्द चाकुया उतरान उतर भोगुया येया कवितेच्या मौजूदा संवसाराक आमी तुका आपोवता हांव वाणी क्लासा केलराय तशेंच हांव डॉक्टर ॲनी डिंपल कॅस्टलिनो संग मेळून तुमकां माया मोगाचो येवकार मागता परत एक पिटी तुमकां बरो येवकार मागता आमच्या पयले पंक्तेक 5 जाणां कवी कवयित्रींक आमी वेदीक आपयतल्या तांची नांवां अशीं आसात मानेस्त एडी कार्दोस ताकोडे श्रीमती आयरीन रेबेल्लो कुलशेकर मानेस्त पेद्रू प्रभू ताकोडे मानेस्तीन अनिता फ्रँक बेंदोर मानेस्तीन लविटा डिसोजा नखरे तुम्ही वेदीक येजे म्हणून आमची कल्ती विनंती मानेस्तीन मारिया जॉर्ज पिंटो कुलशेकर हांणी वेदीक येवचे आयचे सांजेचो पयलो कवी बाबू एडी कार्दोस ताकोडे पुरो आसान जाल्यार कितें करचें बापायन कांय इल्लें शेवचें भुरग्यापणार आपणें तें देखचें आपले संयम आपणा थंय आसल्यार संवयो कश्यो गुलाम करतात सरेच्या आबलेसान आपणा थंय कितें घडलां तें उक्त्यान सांगता माथ्यार सोरो आसल्यार आपूण सत्ती ना तर गंगा गती सुटो आयकून सर जाता एडी कार्दोस ताकोडे कवितेचो मंत्राळो आसा आमाल भुरग्यापणार म्हज्या बाप दोळ्यांच सेवतालो हांव दोळे भरून सोयतालो भुरग्यापणार म्हज्या बाब दोळ्यांच सेवतालो हांव दोळे भरून सोयतालो पुरासाणे कोणना हर सांजेर इल्लेंच शिकतालो हांव चिंतूनच बसतालो ही सायबा कसली गजाल पुरासन सयत लिपयता हें हमाल संवसारांतले हेच काय व्हड नावाल वाडोवन येता हांव देखतालो वाडोवन हांव येता देखूनच आसतालो मिशयो वळावन हांसतालो माटवांनी भोंवडायतल्यांची गळत सोवून आईंडे घोडतालो आईंडे घोडतालो संभ्रमाचें देखून संभ्रमानच घेतालो संभ्रमाचें तें देखून संभ्रमानच घेतालो उपरांतलो संभ्रम मात्र दोळ्यां फुडें चाचार तशें दिसताना उपरांतलो सगळो संभ्रम दोळ्यां फुडें चाचार तशें दिसताना तांचो संतोष मुजोळी जातालो तांचो कारबाऱ्यांचो संतोष मुजोळी जातालो माटून सगळो गोल गोल रुंबान आसतालो बाबाच्या प्रायर आज हांव मातेंदोर पिकलां माटवांनी सेवलोले सुवळेर पडला थेंबो आज मिठा खांबो जाला केन्ना संभ्रमाच्या घरान केन्ना ओपन बारांत केन्ना संभ्रमाच्या घरांत आनी केन्ना संभ्रम ओपन बारांत आनी केन्ना कदवळ गटारांत निचे पडला थंयच म्हजें पांतें उजवाडलां पुरा जावन निवरावचें हें वकात शिरांनी लारां जाल्यांत पुरा जावन निवरावचें हें वकात शिरांनी लारां जाल्यांत कळीत ना म्हाका आनीक कितलें पोटाक रिक्षाक बाकी उरलां पुरा जावन निवरावंक राखून रावलां कळीत ना म्हाका आनीक कितलें पोटाक रिगोवंक बाकी उरलां पुरा जावन निवरावंक राखून रावलां देव बरें करूं परबी तुमकां बाब एडी कार्दोस सोऱ्याचे
बरेंपण आणि विकाळपण दोन्ही एक बॅलन्सार तुम्ही प्रस्तुत केला. देव बरे करू. आमची मुखली कवयित्री मोवाळ काळजाची हास्कुर्या मुकामळाची मानेस्तेन आयरीन रेबेल्लो आयरी बायक वळखानातले ह्या कोंकणी संवसारांत कोणूच ना कोणा. साहिती जावन संपन्मूल व्यक्ती जावन तिने सबार विषयी कोंकणी संवसाराक उगडल्यात. सबार प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी नेटल्ली माणसोबाणाचो एक बळवंत खांबो आणि MCC बँकाच्या निर्देशकापैकी एकली श्रीमती आयरीन रेबेल्लो आता आमच्या मुखार. बरी सांज देव मोगाच्यान तुमकां सर्वांक. हांव अप्रूप जाल्या कवी गोश्टींक. पूण कलांगणाक येवंक आसा म्हणटाना हांव येना जाल्यार म्हाका समज येना. त्या देखून आज येता म्हणून ते आज सांगलें म्हण दिसता आमच्या नविनाक. म्हजी कविता आसा भस्टला म्हजो गांव. आमी ल्हानपणार जोडलेलें प्रकृती संगी नातें तें आजून आमच्या जिविताच्या वाटेर धरून आसा सातें. ह्या विशयाचेर एक कविता. म्हजें नासलो म्हजो गांव कितलोय दुबळो तो जावं. जिवाळ आसलो म्हजो गांव खंयचोय काळ तो जावं. गांवाक म्हज्या वकात घालां या कोणीय वायट केलां. भोगता म्हाका गांवाक म्हज्या कोणें तरी बसटून सोडलां. भोगता म्हाका गांवाक म्हज्या कोणें तरी बसटून सोडलां. दुबळ्या धाकट्या घराक पाकें मोडलां कोलवांचें. दुबळ्या धाकट्या घराक पाकें मोडलां कोलवाचें. नेणट्या भुरग्यांच्या दुखाक सुशेग आवयच्या पालवाचें. आबाच्यो हुमिण्यो मांयच्यो काणयो सडयतल्यो जानवाय. सकाळ आनी सांजेर मागणे रजार आसतलें कड्डाय. सकाळ आनी सांजेर मागणे रजार आसतलें कड्डाय. गांवान म्हज्या गुडे दोंगर काच्च्यो बेनशीच्यो पाचव्यो पाडी. इस्कोलांत हांव घरच्या वाटेर रानां व्हाळां गादे झरी. बूक तांबोवंक पुष्कळ खाणां जांबळां कणेरां करंटां सुरणां. प्रकृतीच्या नैसर्गीक खाणान निवारतालीं पोशणाची उणेपणां. प्रकृतीच्या नैसर्गीक खाणान निवारतालीं पोशणाची उणेपणां. पावसांत घर शेत आंगण गोटो कारखान्या बरी वावर चलतलो मोटो. पावसांत घर शेत आंगण गोटो कारखान्या बरी वावर चलतलो मोटो. कोसचें ओमचें लुंवचें बडोवचें संगी वावुरन भात भातेण जगोवन दवरचें. संगी वावुरन भात भातेण जगोवन दवरचें. सांज जाताना घरच्या आंगणांत ल्हाना व्हडांनी जमचें. सेस सांबार सांगाता मेळोन जिवीत मजेन सारचें. मुट्टेंत सुरू कट्टेंत साकणें रुचीन तें साकचें. गायन करून घुमटां संगी हांसून नासून खेळचें. गायन करून घुमटां संगी हांसून नासून खेळचें. ल्हान घरांत तत्वार दुडवासो सवलतायांचो. ल्हान घरांत तत्वार दुडवासो सवलतायांचो. पूण घरभर आवाज जणांचो भुरग्यां बाळांचो. घरभर आवाज जणांचो भुरग्यां बाळांचो. गोटोभर गोरवां आंगणांत कुंकडां सुणी माजरां. गोटोभर गोरवां आंगणांत कुंकडां सुणी माजरां. आतां सर्व सवलतायांच्या मजबूत घरांनी पळय. आतां सर सवलतायांच्या मजबूत घरांनी पळय. रिती रिती कुडां एकसुरी बोडां सुखी काळजाची मनां. रिती रिती कुडां एकसुरी बोडां सुखी काळजां मनां. देव बरें करूं. बारीस बरी प्रस्तुती आयरीन बाई. आपल्या गावाचो मोग ह्या कवितेंत फूट फूट जावन वळटा. आपल्या गावाची वडविकाई आणि जिविताची वाट आयरीबाईन विन्सनार शब्दांनी गोंतला. भोव बरी कविता आयरीबाई. तुमकां शाबासकी पटयता. म्हाका दिसता रे बाई गांवाक न्ही गांवांतल्या मनशाक आधुनिकताचें वखद घालां. देखून प्रकृतींतली पाचवीपणां मनशांची मनशापणां सगळ्यांक पालां. न्ही गे हांव मुखार आपयतां. मुखलो कवी पेद्रू बाब प्रभू ताकोडे. पयलींच मालगोडो कला बँडकार म्हणून मान आपणायलेलो आनी एकलो मालगोडो कवी पेद्रू प्रभू ताकोडे. कशें ताचे तुरबेन सादता तश्यो ताच्यो कविता गाजतात. आज थोड्या चुटुकांनी समाजाचे खाण वळावंक तो आमच्या फुडल्यान उबो आसा. हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक म्हजें वंदन. आज हांव
कविता वाचीना मगर एक स मोठी चुटुकां हांगासर सादर करतलो. पयलें चुटूक आसा मिस्तेर. मिस्तेर चडान चड खाकी आनी खादीवाल्यांची पोटां खूब उबार आसतात. न्हिसता तांचे भितर कोण तरी लिपोवन बसता. हुस्को. दुसरें चुटूक हुस्को. पुता वयल्या हुस्क्यान उस्क्यार बसून कवयलें. इजनेराचें शिकप दिवयलें. आतां तो कॅनडांत उंचल्या हुद्द्यार आनी हांव एकसुरो हांगा मोडकर कटल्यार. सूक हें तिसरें चुटूक सूक. आदां येवेन कितेंगी आडवरलेलें केलें. आदां येवेन कितेंगी आडवरलेलें केलें देखून देवान तांकां येद्यानातावनूच भायर घालें. हांवें काजार जाताच बायलेक माथ्यार दवरलें. तिणें म्हाका घरांत हावनूच भायर घालें. चवथें आसा शिवकार. स्त्रियांचे माप काडयेत म्हणून आप्पा आमचो लेडीज टेलर जाल्लो. आतां दादल्यांनी स्त्रियांचें जो कडिनाय म्हणून सरकारान कानून काडलें. आप्पान दर्जेचें कामूच सोडलें. 5वें चुटूक खारबार. खारबार. म्हजी दिगाय 5 फूट. म्हजी दिगाय 5 फूट. तिची उंचाय 6 फूट. म्हजें वजन 50 तर व्हंकलेचें वजन आसलें 70. लग्ना दिसा मस्किरी केल्ली सयऱ्यांनी. तूं मुरे पणसा वयली च्यानी. पूण नाकार बोट सोडयलें तांणी 7 भुरगीं जाताना 8 वर्सांनी. 6वें आनी निमाणें रिस्क. रिस्क. बँकाचें रीण काडून स्कूटर घेतलें. बँकाचें रीण काडून स्कूटर घेतलें. गरजेक जायत म्हणून बायलेकी शिकयलें. आतां ती चलयता वाऱ्या वेगान. बसता सगळ्या सिटीर. हांव मुरे जीव हातान धरून आसता वमतो तिच्या पाटीर. देव बरें करूं. बेदुरबाब, तुवें बायलेक माथ्यार दवरलें सूख जालें. तुवें आदनांतलें फळ खावयचें आसलें. आमची मुखली कवयित्री मानेस्तीन अनिता फ्रँक बेंदोरची. ती मंगळूर DACGंत सेक्रेटरी फॉर विमेन्स कमिशन जावन वाव दिते आसा. तशेंच कापितान्यो PU कॉलेजींत ती उपन्यासकी जावनी सेवा दितेत आसा. आज ती आपली कविता रागा आनी मोगा विशीं प्रस्तुत करता. देव बरी सांज दिवं सोमेस्तांक. बोशा आज हांगा आसा तर ह्या पोएटिकाच्या गुरकार नवीन बाबा धर्मान म्हाका कोणेंगी फोन करून सांगलें तुजी फोटो आयल्या पोएटिकाचे हातून सांगून पोस्टरार म्हणून. हांवें सांगलें 1 म्हयन्या आदीं आसली ती बोशा म्हण सांगून पळयतना ना कालांगणांत आसा म्हण सांगून म्हाका फोन करून सांगतना मागीर ताका विचारलें हांवें कालें केलें गी म्हणून. तशें रातारात मजा करना कालेंगी बरयलें कित्याक म्हळ्यार हांव कोंकणी बरयना पूण नवीन बाबाच्या ओत्ताक म्हणलें बरी एक हांवें बरयलां. मोग पुसपुसता लो आसा हांव गॉड मोव. समाधानाचो बाम तमाईन दूख हांव. मन उजवाडोवचें एक पवित्र नांव. मन उजवाडोवचें एक पवित्र नांव. तकलेल्या काळजांक सावकासाय हांव दिवं. राग गरजता वादळांचो हांव घोस. राग गरजता वादळांचो हांव घोस. एक काळी सावळी करूंक सकन बरवशाचो नास. गाय उस्तूंक जावन तुज्या जिणयेचो पास. कसलो नातल्यो वणोंदे काळजा मदें बांदूंक म्हाका सलीस. काळीजेकच वस्तेगार दोग मोग आनी राग. काळीजेकच वस्तेगार दोग मोग आनी राग. विरोधी दिशेचे ध्रुव हे केदनायपुणी मारतीत गायवेंग. पयलो गरसिता तर दुसरो मस्तिता. एकलो उंच उखलता आनी एकलो धरणीक शेवटायता. अशें उगडलेलें जिणे दार बंद जाता. मोगाचें उणेपणस राग आपल्याच मनीच जातीत वाग. जिणे सांकळींत जर निकळायशी रागाचे गांज विणून मोतया मोग. जिणे सांकळींत जर निकळायशी रागाचे गांज विणून मोतया मोग. बगूंक पावतलोय संवसारांतच सर्गी बाग. देव बरें करूं. परबी बाय अनिता
तुमच्या सुडाळ प्रस्तुतीक राग आणि मोग एकच पावलेची दोन मुखामळां. आमी मोगाक चड प्राशस्त्य दिवन रागाक बगलीक दवरीन जाल्यार आमचें जिवीत समाधानाचें आनी संतोशाचें जावन पावतलें म्हणलो संदेश तुमी दिला. तुमकां परत येवपी एकपटी परबी पटयता. मुखली कवयित्री मारिया जॉर्ज पिंटो पोएटिका पंगडांत ल्हानातान व्हडा कविते म्हळ्यार सदां सुटसुडी आनी ह्या सुटसुड्या मदीं खंयची अमूल्य की येवची मारिया बाय पिंटो हे प्रायरी उपगण आसता कवितेंचें रुचीक पक्वान तयार करून रसिका मेरेन पावोवचें तिच्या साधन आमी मेसवाचें जाल्लें. आज ती थोड्या चुटुकाद्वारे रसिकांक उलयतली. बाई मारिया पिंटो. देव बरी सांज देव सोमेस्तांक हांवें थोडी चुटुकां बरयल्यांत तुमकां ते पसंद जातले म्हण पात येता. पयलें जावन आसा समाधानाची जिणी बोक्षी कित्याक तुजे थंय आसात जायते उणेपण. जिणी भोव मोटवी बोक्षी नाय तर भोगताय खोटसाण. बोगसून जिवन पळय मेळटली सदां गोडसाण. एकच वाट ती समाधानेन जियोंची जिणी. दुसरे विसरोणी अपमान केल्ल्या व्यक्तीची इश्टेगात करनाका. हंकारी मनशाच्या लागीं वचनाका. सन्मान केल्ल्या व्यक्तीचो उडास विसरनाका. कुमोक केल्ल्याचो निमाण उस्वास पर्यंत उडास काड. तिसरे संबंध तुझ्या भोगणांक मान दिनांतल्या घोवा संगे सरगार जियोवच्या की तुका सन्मान समजून घेवच्या घोवा संगे गेमकोंडांत जियोवचें बरें. तुझ्या भोगणांक मान दिनांतल्या घोवा संगे सरगार जियोवचें की तुका समजून घेवच्या घोवा संगे गेमकोंडांत जियोवचें बरें. गंजिये कुडीदारू गंडन मनेये लेसू लोक अशें म्हणटात. दिसान दीस दूख घेयन जियोंक जायत म्हूण तुमी चिंतात. काजार नावाडीक सन्यासी तो सबार वर्सां संवसारी. लोक ताका भेटूंक येतलो हारी हारी. कितें जावंक आशेताय मुखल्या जिणयेंत विचारी पत्रकार्त. जाप प्रकृतीच्या नियमाखाल जियेतलो जावन काजारी. दुसरें भायर एक भितर एक. भायल्यान हारसूंचें भितरल्यान शिरपचें. भायल्यान मोग भितरल्यान द्वेश. भायल्यान मनशापण भितरल्यान घात. हें जावन आसा मनशाच्या जिणयेची नीज रीत. निमाणें उलोवचें उतार. केल्लें खाण लांब काळ पोटांत उरना पूण उलयलीं दुखचीं उतरां सदांच उरतात. देखून एक उतार उलोवच्या फुडें जायतें चिंतून आलोचन करीचें पडटा. देव बरें करूं. मारिया बाई समजून घेवचें गोड घडयम को जाता जाल्यार हांव फाल्यां समजून सोडटा आनी करात सर्गाची दारां सांपडटा. फाल्यां समजून सोडता आनी सर्गाची दारां सांपडटा. आमची 5 जाणां जाली. आतां मुखले पंक्तेक आमी मुखार आपयता. तुमी दया करून तुमचे बसले बसका सोंपोवच्यो. मर्लिन मस्करेनस वेरेबेल रुपेश देसाई गोवा. ग्वादोलोप डायस गोवा. रॉन मायकल आंजेलोर आनी माच्चा मिलार. तुमी हांगासर कविता सादरपणाच्यो बसका आपणाच्यो.
आमची मुखली कवयित्री मानेस्तीन मर्लिन मस्करेनस. वृत्तेन ती शिक्षकी तरी प्रवृत्तेनं बरयणार आणि गावपी जावन आसा. तिच्या सुमधूर ताळ्याक बुलनातली कोणी आसची नात आणि आज तिची कविता वाळची न्हय आमच्या समोर प्रस्तुत करता. आता तुमचे मुखार मानेस्तेन मर्लिन मस्करेनस. देव बरी सांज देव तुमकां सर्वांक. हांव कलंगणाची एक अभिमानी. हांव एरिक बाबाक आनी जॉयस बाबाक आभारी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांगा म्हाका 3 तरबेती हांवें जोडल्यात. एक संप्रदायिक पदाची तरबेती आनी एक घुमटा पदाची तरबेती तशेंच निरुपणाची तरबेती हांवें जोडल्या. हांवें वाचन करचे कविताचें नांव वाळची न्हय. वाळची न्हय. दोंगराच्या मुल्याक आमचे उगम. दोंगराच्या मुल्याक आमचे उगम. कोण जाणा प्रकृतीचे नियम. कोण जाणा प्रकृतीचे नियम. हालोन दोलोन वाळटाव हेंच आमचे मिसांव. हालोन दोलोन वाळटाव हेंच आमचे मिसांव. सूर्य तो उदेताना चिलीपिली सुकणी गायताना थंड वारें वाळटाना आमचे पेंकार दलयताव. सूर्य तो उदेताना चिलीपिली सुकणी गायताना थंड वारें वाळटाना आमचे पेंकार दलयताव. सूर्याची बंगरळे किरणां चेहऱ्यार पडटाना प्रकृती सोबाय दोडती करताव. सूर्याची बंगरळी किरणां चेहऱ्यार पडटाना प्रकृती सोबाय दोडती करताव. धांवताव 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 धांव आमची रावना. धांवताव 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 धांव आमची रावना. धांवताव बेटो मोग करनाराक. धांवताव बेटो मोग करनाराक उडोवन उडोवन पेंकाड हालोवन करताव आकर्षण सागोराक. उडोवन उडोवन पेंकाड हालोवन करताव आकर्षण सागोराक. शेतां बाटां फुलां तोटाची तान बागयताव. सुकणी सावजांक जीव दिताव. शेतां बाटां फुलां तोटांची तान बागयताव. सुकणी सावजांक जीव दिताव. सर्वांक दादोस करताव तुमचे तावनी हेंच आशेताव. सर्वांक दादोस करताव तुमचे तावनी हेंच आशेताव. नांव नातलेल्या आमकां तुमी दिलें नांव. नांव नातलेल्या आमकां तुमी दिलें नांव. सृश्टी आमी देवाची आमचो आनी तुमचो बांद पवित्र जावं. सृश्टी आमी देवाची आमचो आनी तुमचो बांद पवित्र जावं. उगम आमचो काळोखान आतां वाळटाव उजवाडान. उगम आमचो काळोखान आतां वाळटाव उजवाडान. लेखिनाकात कैसर आमचे जनन लेखाक दरा कैसर पावला शेवट. लेखिनाकात कैसर आमचे जनन लेखाक दरा कैसर पावला शेवट. देव बरें करूं. वाळची न्हय एक प्रगतीचो संकेत. आपली जिणीभर जीव जागोवन जीव दिवन आपलो शेवट ती रुता करता आणि असल्या न्हयक जिवंत आमच्या मुखार दवरला. मानेस्तेन मर्लिन मस्करेनस हिने. बाय मर्लिन तुमकां परबी आनी उल्हास. आमचो मुखलो कवी पयशिल्ल्या तरी पोएटिकाक लागशिल्ल्या गोवातावन मानेस्त रुपेश देसाय. बाब रुपेशाची कविता कानांक थंडाई मोतीक उजवाड आणि चिंतपाक उजो पेटोवच्यात आसल्यो. ताच्या विशिष्ट शैलीच्या प्रस्तुतेक म्हाकाय धर्न सबार अभिमानी आसात. बाब रुपेशाची बापायची भलायकी कालचे दिसा बिगडल्यारी तांणी ह्या कावी गोश्टीक येवचें कश्टांची जाल्यारी कविता आनी पोएटिका वयल्या मोगान आज सकाळीं पैंगीण हांगासर ते पावल्यात. तांकां आमी आभारी जावन आसा. आतां कवी मानेस्त रुपेश देसाई तुमचे मुखार. माचयेर बशिल्ल्या आनी माचये मुखार बशिल्ल्या समेस्तांक देव बरी सांज हांव दितां.
आणि माझ्या माथ्यार बशिल्ल्या माझ्या बायलेच्या चरणा कडेन प्रणाम. एक गजल घेता. कितली सोबीत हरणावरी मोगा तुझी चाल गो, कितली सोबीत हरणावरी मोगा तुझी चाल गो, तुनी पुण पुण चुकता माझ्या काळजाचो ताल गो, कितली सोबीत हरणावरी मोगा तुझी चाल गो, तुनी पुण पुण चुकता माझ्या काळजाचो ताल गो, तुझ्या रसरशीत ओठाचे, तुझ्या निळ्या डोळ्याचे, तुझ्या रसरशीत ओठाचे, तुझ्या निळ्या डोळ्याचे, बेसावध मनाक माझ्या फासता तुझे जाळ गो, तुझ्या रसरशीत ओठाचे, तुझ्या निळ्या डोळ्याचे, बेसावध मनाक माझ्या फासता तुझे जाळ गो, नित्ता केन्ना उठ्ठा केन्ना म्हाका म्हजी जाणना, नित्ता केन्ना उठ्ठा केन्ना म्हाका म्हजी जाणना, ना न्हीद ना भूक म्हाका जाल्यात म्हजे हाल गो, नित्ता केन्ना उठ्ठा केन्ना म्हाका म्हजी जाणना, ना न्हीद ना भूक म्हाका जाल्यात म्हजे हाल गो, कितली सोबीत हरणावरी मोगा तुझी चाल गो, तुनी पुण पुण चुकता म्हज्या काळजाचो ताल, तुका गरज कितें शृंगाराची गे बायले, तुका गरज कितें शृंगाराची, तू मूर्त खुद भांगराची, तुका गरज कितें शृंगाराची, तू मूर्त खुद भांगराची, तुझी एक झळक मेळत हांव जाता मला माल, तुका गरज कितें शृंगाराची, तू मूर्त खुद भांगराची, तुझी एक झळक मेळत हांव जाता मला माल, ऐकून स्तंतेक दर्याउले, ऐकून स्तंतेक दर्याउले, तामशेले मळबापोले, ऐकून स्तंतेक दर्याउले, तामशेले मळबापोले, चितून म्हजे लजेन तुझे तामशे तामशे घाल गो, ऐकून स्तंतेक दर्याउले, तामशेले मळबापोले, चितून म्हजे लजेन तुझे तामशे तामशे घाल, मोगा रुपसाचे वचन तुका गो, मोगा रुपसाचे वचन तुका, मोरस राखन तुका, रुपसाचे वचन तुका, मोरस राखन तुका, आमी मोगान आख्ख्या गांवान जाला बोवाळ गो, मोगा रुपसाचे वचन तुका, मोरस राखन तुका, आमी मोगान पुराय गांवान जाला बोवाळ गो, कितली सोबीत हरणावरी मोगा तुझी चाल गो, तुनी पुण पुण चुकता म्हज्या काळजाचो ताल गो. देव बरें करूं. संसाराचो आराम जाल्लोच मोगा निमती आनी संसार मुंदर नासा जाल्यार मोगच कारण. मोग संदर्भाक लागून विविध रूप घेता तरी त्या भगणांनी एक हुस्को मोवाळाई आनी काळजी सदांच लिपोवन आसता. आज मोगा कविता प्रस्तुत केल्ल्या बाब रुपेश तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी परबी पाठयता. मुखली कवयित्री गोवा तावन ग्वादोलुबाई डायस, तांकां बायलो जाय. ग्वादोलुबाई आपल्या धारीं बरयत उतरांनी समाजांतल्या अस्त्रियांचेर जावचो जुलूम भायर घालता. आपल्या हुनोनी चिंतपान आपले उचार भायर घालतना ती म्हणटा बायल जाय फक्त बरें करपी, सांगता तशी आयकुवपी, फुगारपी, पुजोवपी, धोलोवपी, पण आसा तशें सांगची कितें तें कवयित्रीच्या भावनांतल्यान आयकुया. बाय गादोलूब डायस बायलो जाय. सगळ्या मानेस्तांक माये मोगाचो नमस्कार. मानेस्तानो, अस्तुरी सर्व रचणेची तेंगशी. अस्तुरेची कथा दोळ्यांतल्यान व्हांवली जाल्यार दुकां, वोंटार उदेली जाल्यार कविता. कविता आसा तांकां बायलो जाय. तांकां बायलो जाय पाळणें धोलोवपी. तांकां बायलो जाय पीठ कालोवपी. तांकां बायलो जाय सपनां फुलोवपी. तांकां बायलो जाय पाळणें धोलोवपी, पीठ कालोवपी, सपनां फुलोवपी. स्पश्ट उलोवपी कोणाक नाका. स्पश्ट उलोवपी कोणाक नाका. तांकां बायलो जाय.
हय तांकां बायलो जाय राती जागोवपी, तांकां बायलो जाय भूक भागोवपी, तांकां बायलो जाय दुख्ख वेंगोवपी. जाणात तुमी, तांकां बायलो जाय राती जागोवपी, भूक भागोवपी, दुख्ख वेंगोवपी, स्वताक तिगोवपी म्हणजे जी अस्तुरी स्वता खातीर उबी रावता, स्वताक तिगोवपी, कोणाक नाका. तांकां बायलो जाय, तांकां बायलो जाय काळजांत रुजपी, तांकां बायलो जाय समाजाक लजपी, तांकां बायलो जाय फातरांक पुसपी, तांकां बायलो जाय काळजांत रुजपी, समाजाक लजपी, फातरांक पुसपी, इत्से अनुसार सजपी, आपल्या मना अनुसार इत्से अनुसार सजपी, कोणाक नाका. इश्टानो, तांकां बायलो जाय, तांकां बायलो जाय नातीं गांठोवपी, तांकां बायलो जाय तांची वासना पेटोवपी, तांकां बायलो जाय उपकार आटोवपी, तांकां बायलो जाय नातीं गांठोवपी, वासना पेटोवपी, उपकार आटोवपी, साखळ्यो तुटोवपी, कोणाक नाका. तांकां बायलो जाय, तांकां बायलो जाय, पूण 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 देव बरें करूं. बायलो जाय हे कवितेद्वारे ददल्यांचे लिपतेपण उक्त्यान दाखयलां. गोदलबाई परबी तुमकां. मुखलो कवी मानेस्त रॉन मायकल. गांवान हे अँडलोरचे लगभग 50 आनी 4 वर्सां तावन कोंकणी शेतांत लेखनां, काणयो, कविता हांची कृशी करन आसात. हांच्या वर्तांतलो गुलोब मोटव्या काणयेंच्या पुस्तकाक कोंकणी साहित्य अकादमी प्रशस्ती लाभल्या. बाब रॉनान सबारांची सुप्त आशा आनी बगणां आपल्या कवितेंत आटापिल्या. ही कविता कवीक खाशेली तरी थोड्यांकपुणी तांतले थोडे भाग आपल्या जिविताचे म्हण खंडीत बगतले. येया आमी ही कविता आयकोवया. मानेस्त रॉन मायकल अँजलोर आमचे मुखार. देव बरी सांज देव समेस्ता. म्हजी कविता आसा. तुज्या उडासा तुजो हांवें मोग केलो चेडवा, तुज्या सोबायक गुणांक मेसवालो. तुजो हांवें मोग केलो चेडवा, तुज्या सोबायक गुणांक मेसवालो. वयस्तावन सुद्दां तुका पळोवन रावलो आनी एक दीस आमची भेट जालीच. आनी एक दीस आमची भेट जालीच. अनवारा वयर अनवार तुजेर उदेले गो. तुजो पोती पूत तुका सासणाक सांडून गेली. तुजो पोती पूत तुका सासणाक सांडून गेली. तरी तूं भियोंक नाय गो. संवसाराक धैर्यान फूड केलें तरी तूं भियोंक नाय गो. संवसाराक धैर्यान फूड केलें. आतां तुज्या एकसुऱ्या जिवितांत हांवें रिगोवन चिंतलां मोगा. आतां तुज्या एकसुऱ्या जिवितांत हांवें रिगोवन चिंतलां मोगा. पूण तुवें म्हाका नेगारून काळीज म्हजें केलें चुरान चूर. पूण तुवें म्हाका नेगारून काळीज म्हजें केलें चुरान चूर. वडना मोगा हांव सोंसतां. वडना मोगा केन्ना तरी फाटीं येतलें म्हूण राखतां. केन्ना तरी फाटीं येतलें म्हूण राखतां. जीव आसा सर हांव तुजे येण्याक पळयतलो. मेलो तर तुज्या उडासान मातयेक सारें जातलो. जीव आसा सर हांव तुज्या येण्याक पळयतलो. मेलो तर तुज्या उडासान मातयेक सारें जातलो. देव बरें करूं. ही एक मनशास्त्राक लागून आसची कविता. आमचे थंय सबार सुप्त बगणां आसतात. तांतली सबार दुसऱ्यां थंय वांटून घेवंकी जायनातल्यात आसली. अशें आसतना तीं बगणां साहित्यीक रुपार ते जावं पुरो काणये रुपार
आनी कविते रुपार सुटका घेतात असली एक कविता बाब रॉनान बारीच बऱ्या रितीन काळजाक नटवूंच्या परी विणल्या आनी प्रस्तुत केल्या. बाब रॉन तुमकां परबी पाठयता. मोकलो कवी पांचच्या मेलार पोएटिका कवी पंगडाच्या मुकुटाक परच्या पर 3 ठिकाण चिटकाल्यांत. आमच्या पंगडांच्या त्यागाक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे प्रशस्त लभल्यात. तांच्या पैकी मातच्या मेलार एकलो ताका परबी परत पाठयता आनी आपली कविता सत्री आमच्या समोर उसोंक फुडें आपयता. रमेश सांग देव बरी सांज दिव. तुज्या कवितेचें नांव आसा सत्री. तूं सत्री विविध आकाराची, तूं सत्री विविध रंगाची, तूं सत्री विविध आकाराची, तूं सत्री विविध रंगाची, तूं सत्री आमच्या मोगाची, तूं सत्री आमच्या मोगाची. वताक धवी पावसाक काळी आम्हा सर्वांच्या हातांनी खेळची. वताक धवी पावसाक काळी आम्हा सर्वांच्या हातांनी खेळची. तूं सत्री सांगाती आमची, तूं सत्री सांगाती आमची. गिमे काळार सावट दिवची, पावसा वेळार रक्षण करची. गिमे काळार सावट दिवची, पावसा वेळार रक्षण करची. तूं सत्री रक्षक आमची, तूं सत्री रक्षक आमची. येदोळ म्हणसर तूं फकत एक सत्री. येदोळ म्हणसर तूं फकत एक सत्री. चिंतलं हांवें आतां चलतना सदां तूं ब्यात जाताय. आतां चलतना सदां तूं ब्यात जाताय. उतर प्रायर म्हाका आदार दिवचें. उतर प्रायर म्हाका आदार दिवचें. देव बरें करूं. सत्रेची अवतारा बऱ्या अंतरावरून निलय म्हातारपणार सत्री बारी गरजेची. कोणी ना जाल्यार सत्री सांगत आसता तें खूब. देव बरें करूं. आमची ही पंगत मूग जाली. तुम्ही दया करून तुमचे बसके बसचे. आमच्या मुखल्या पंक्तीक कवी कवयत्रीची नांवां अशीं आसात. मानेस्तेन जुलियट मॉरस डेरबेल, मानेस्त विल्फ्रेड लोबो पडील, मानेस्त रिच्ची पेरेरा डेरेबेल, मानेस्तेन ॲनी डी कोल्वाले गोवा आणि मानेस्त नवीन पेरेरा सुरतकल. मानेस्त सईश कोलकार गोवा आणि मुखार येवचें. आमची मुखली कवयित्री मानेस्तीन जुलियट मॉरस. मानेस्तीन जुलियट मॉरस मालगडी तरी काळजांत अजूनही तरणाटी. गांवांत ती डेरेबेलची 12 वर्सां DC ऑफिसांत सेवा दिल्ले उपरांत आतां ती निवृत्ती जीवन जियेते आसा. तिच्यो कविता जिविताच्या ल्हान ल्हान संगतींनी आमी पळय जै जाल्ले धनात्मक अंशा वयर उजवाड फंगतात आनी आज ती आवय म्हणल्या कविते मुखांतर आधुनीक पिळगेक एक लिसांव दिवंक आशेता. तुमचे मुखार मानेस्तीन जुलियट मॉरस. देव बरी सांग देव समेत सांग. हांव एक आवय जावन आसा. देखलें वॉट्सॅपार आयल्यावर शीक पुता कश्ट हांवें काडल्यात. देखलें वॉट्सॅपार आयल्यावर शीक पुता कश्ट हांवें काडल्यात. आयकाली हांवें पुता जापू फोन धरणीक मारया बोगले म्हज्या काळजाक. आयकाली हांवें पुता जापू फोन धरणीक मारया बोगले म्हज्या काळजाक. कश्ट कशेले तुवें काडल्याय 9 म्हयने पोटांत बांदून घालय. कश्ट कसले तुवें काडल्याय 9 म्हयने पोटांत बांदून घालय. खेळूंक आशिल्लो भायर येवंक दिलें नाय. उदक बोवारी आसल्यार पियोंक सोडलें नाय. खेळूंक आशिल्लो भायर येवंक दिलें नाय. उदक बोवारी आसल्यार पियोंक सोडलें नाय. जिविता मरणा मोदें झगडून जीव दिता बाळाक तिकाच विसरून. जिविता मरणा मोदें झगडून जीव दिता बाळाक तिकाच विसरून. कश्टांक तिच्या मान आसूं आवय काळीज नाल आसूं. कश्टांक तिच्या मान आसूं
आवय काळीज नाल आसूं आवय गर्भांतले महिने 9 कवी वर्णिता भूमी वायकुंठ आवय गर्भांतले महिने 9 कवी वर्णिता भूमी वायकुंठ बाळा कुडींत वळटा तिजे रागात वागयता ती देवन अमृत बाळा कुडींत वळटा तिजे रागात वागयता ती देवन अमृत वॉट्सॅपांनी धाडटना हास्या व्हिडिओ पिशा तमाशांक लगाम आसूं वॉट्सॅपांनी धाडटना हास्या व्हिडिओ पिशा तमाशांक लगाम आसूं आवयांक दिला मान सर्गी संवसारी काळजां तांची नाल आसूं आवयांक दिला मान सर्गी संवसारी काळजां तांची नाल आसूं समेस्तांक देव बरें करूं बारीस बरी कविता जुलियट बाई. आधुनिक पिळगी आधुनिकतेच्या प्रभावान थोडे संस्कार विसन वेच्या बिरांतेर आसा आणि युवजण वाट चुकतना तांकां जागोवचें काम वेळार जायचें पडटा. तसली एक कविता मनस्तेन जुलियट मॉरस हांणी आमचे मुखार प्रस्तुत केल्या. जुलियट बाई तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी परबी पाठयता. मुखलो कवी साईश खोलकर. गोंयचे कवी साहित्यांतलो आपलो पयलो साद कवितांच्यान घालतात खंय. कविता तांच्या कणा कणांनी मिसळटा शिरे शिरेणी धांवता लोवे लोवेंतल्यान तिळटा. अशे तिळपे पैकी आमचे मदें आसा साईश खोलकर एक फांकीवंत कवी. मोगा वाटेंच्यान चमकून मनशा रुपाक सत्राय दिवच्या सवय कवितेंतल्यान आपली चतुरता दाखयता. ऐकुया बाब साईश खोलकर. सगळ्यांक नमस्कार. हांवें तुमचे खातीर एक 4 बारीक कवी गोश्टी सोदून म्हणजे वाचूक काडल्या. मोगा मोगा तुजे यादीन मोगा तुजे यादीन हांव सपन जागयता. मोगा तुजे यादीन हांव सपन रंगयता. परत एकदा तुजी वाट पळयत हांव रात जागयता. रात रंगल्या तुज्या यादीन रात रंगल्या तुज्या यादीन न्हीद गेली व्हांवून तुका वाटेन न्हीद गेली व्हांवून तुका वाटेन. दुसरी कवी गोष्टी. मनशा उदरगतीच्या वाटेर चलताना नेटान तूं फुडें वतना खूब जाण तुजे पांय फाटल्यान ओडूंक येतले. उदरगतीच्या वाटेर तूं चलताना फुडें तूं वतना खूब जाण तुजे पांय फाटल्यान ओडूंक येतले. तूं मात रावनाका तूं मात रावनाका फाटल्यान वळून पळयनाका. नेटान तूं चल फाटल्यान वळून पळयनाका. नेटान तूं चल घडये तुजे निमतान तें बी फुडें पावतले. घडये तुजे निमतान तें बी फुडें पावतले. तिसरी कवी गोष्टी. तुटला काळी जाल्यात कुडके तुटला काळी जाल्यात कुडके आतां तें हांव विकपाक सोदता. तुटला काळी जाल्यात कुडके आतां तें हांव विकपाक सोदता. पूण एक कुडको हांवें दवरला कुशीक कुशीक कारण म्हाका आसा दुबाव की तिज्यो यादी आजून तेतून तश्योच आसा. कारण म्हाका आसा दुबाव की तिज्यो यादी तेतून आजून तश्योच आसा. चवथी निमणी. मनशा मतीन आसुनी आयज ना फाल्यां दुख्ख तुज्या नशिबा येतलेच. मनशा मतीन आसुनी आयज ना फाल्यां दुख्ख तुज्या नशिबाक येतलेच. कारण हो सुखाचो पावस सदां आसपाना. कारण हो सुखाचो पावस सदां आसपाना. म्हणून म्हणटा ह्या सुखाचो खिणाचो पुरुमेत कर. म्हणून म्हणटा ह्या सुखाच्या खिणांचो पुरुमेत कर. दुखाच्या खिणा खातीर 4 मनशां जोड. म्हणून म्हणटा ह्या सुखाच्या खिणाचो पुरुमेत कर. दुखाच्या खिणा खातीर 4 मनशां जोड. तुज्या बऱ्याक. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मुखली कवयित्री आनिडी खोलवाले गोवा. ती आपल्या कवितेंत वृद्ध आश्रमाच्या वडिलांचे तळमळे काळजामानांतले खळवळे तांणी भुरग्यांक वागोवंक बगलले ते वळवळे आपल्या कवितेंतल्यान उजार करता. आमी ऐकुया बाई आनिडी कोलवाले. माझे नाव एनी आर्कांचे फेर्नांडीस. एनी दे कोलवाले हे नांवान म्हाजी ओळख. हांव गोव्या थिवी नॉर्थ गोवान रावता आनी ह्या पोएटिका कवी गोश्टीक हांव पयलेच फावटी भाग घेता आनी हो सुयेक म्हाका बाब नविनान दिला म्हूण हांव ताचे उपकारी.
म्हजे कवितेचें नांव पुता म्हज्या. पुता म्हज्या. उजवाडावूक जीण तुजी जीण म्हजी पालवल्या. उजवाडावूक जीण तुजी जीण म्हजी पालवल्या. कारगीत तुजी घडोवूंक कश्टा कायलीन कालवल्या. उजवाडावूक जीण तुजी जीण म्हजी पालवल्या. कारगीत तुजी घडोवूंक कश्टा कायलीन कालवल्या. तरी पुता म्हाका वृद्ध आश्रमान पावयल्या. मांडयेर बसोवून कावडो गाय दाखोवून मांडयेर बसोवून कावडो गाय दाखोवून पेजे कुयां भरयल्या. ही पेजे कुयां एकठावूक नाक्षो म्हजे झरयल्या. मांडयेर बसोवून कावडो गाय दाखोवून पेजे कुयां भरयल्या. ही पेजे कुयां एकठावूक नाक्षो म्हजे झरयल्या. तरी पुता म्हाका वृद्ध आश्रमान पावयल्या. जोरान तूं भाजताना राती हांवें खवयल्या. जोरान तूं भाजताना राती हांवें खवयल्या. कपलार गडयो घालतना दुखां म्हजी वावयल्या. जोरान तूं भाजताना राती हांवें खवयल्या. कपलार गडयो घालतना दुखां म्हजी वावयल्या. तरी पुता म्हाका वृद्ध आश्रमान पावयल्या. रडटना वोगी करूंक कातकुतल्याचे खेळ खेळयल्या. पांयान तुज्या घालूंक बूट म्हजे उक्ते पांये मेळयल्या. तूं रडटना तुका वोगी करूंक तुका हांवें कातकुतल्याचे खेळ खेळयल्या. पांयान तुज्या घालूंक बूट म्हजे उक्ते पांये मेळयल्या. तरी पुता म्हाका वृद्ध आश्रमान पावयल्या. सुक्यो भाकऱ्यो चाबडावून तुका तुपा भाकऱ्यो खावयल्या. हांवें सुक्यो भाकऱ्यो चाबडावून तुका तुपा भाकऱ्यो खावयल्या. फुडार तुजो फुलोवूंक म्हज्या उमेदी पाकड्यो बावयल्या. हांवें सुक्यो भाकऱ्यो चाबडावून तुका तुपा भाकऱ्यो खावयल्या. फुडार तुजो फुलोवूंक म्हज्या उमेदी पाकड्यो बावयल्या. म्हज्या उमेदी पाकड्यो पावयल्या. तरी पुता म्हाका वृद्ध आश्रमान पावयल्या. तरी पुता म्हाका वृद्ध आश्रमान पावयला. देव बरें करूं. बारीस बरी कविता मनेस्तीन ॲनी. खंडीत जावन हर एक आवय वृद्धाश्रमांत आसची आवय हेंच उतरां खंडीत जावन म्हणटली म्हणलें आमकां सर्वांक गोत्ता. काळजाक नाटवूनच्या तसल्या उतरांनी तुमी ती गोंतल्या. देव बरें करूं. आमचो मुखलो कवी आसा मानेस्त रिची पिरेर देरेबैल. नाटकिस्त, संपादक, साहिती आनी एक चतुर कवी. आनी ह्या सर्व उपलब्धेवन वर्तें ताचें सादेपण. सर्वांक हांसयजे आनी संतोषान आसा जे म्हणलो ताचो ध्येय ताच्या कवितेनी प्रतिफलन जाता. कविता बरोवंक लागच्या हर एक नव्या कवीनी मानेस्त रिची पिरेरीचो कविता खंडीत वासिचे आनी आयकाजे. तांतली तांत्रिकता आनी विविधता अनुसरणाक योग्य. आतां आमचे मुखार फाकीवंत कवी श्रीमान रिची पिरेर देरेबेल. लॉकडावनांतली कोरोना काळाची कवनां त्या वेळार फेसबुकार एक सोडटालो. एक फायज सायनांतली एक अचानक सांपडली आनी आज ती विसरून काडली. कवितेचें शिरोनांव आसा वन वे लव. कलांगणांत ती नासपीण बहीण व्हॅलेंटिनाची इश्टीण. म्हज्या साहित्य नाटकांची रसीक कवितांची मोगी इतलीच वळख. कलांगणांत ती नासपीण बहीण व्हॅलेंटिनाची इश्टीण. म्हज्या साहित्य नाटकांची रसीक कवितांची मोगी इतलीच वळख. केन्नाय पळयता म्हाका लागीं येना. मोबायल घेवन भोंवता नंबर दिना. वॉट्सॅप विमर्श करच्यांत रक्षण. कीप डिस्टन्स पाळता मानेस्तेन. केन्नाय पळयता म्हाका लागीं येना. मोबायल घेवन भोंवता नंबर दिना. वॉट्सॅप विमर्श करच्यांत रक्षण. कीप डिस्टन्स पाळता मानेस्तेन. बेश्टें तरी कित्याक रिस्क देखून कोण ना घालता मास्क. पोखरी दोळे तिळटात म्हजे कुशीं. भितरलीं बोगनां म्हाका कळचीं कशीं. बेश्टें तरी कित्याक रिस्क देखून कोण ना घालता मास्क. पोखरी दोळे तिळटात म्हजे कुशीं. भितरलीं बोगनां म्हाका कळचीं कशीं. फॅशनां वरतना सोबीत दिसता. विपरीत दुबाव वतां दोसता. कांय तिणें केलां म्हाका काळजांत क्वॉरंटायन. फॅशनां वरतना सोबीत दिसता. विपरीत दुबाव वतां
दोस्ता कांय तिणें केलां म्हाका काळजांत क्वॉरंटायन. रिची बाब कवितेनी कुचोलो करच्यान बारीच हुशार सूख समजा नाकात हांवें हुशार म्हळें हुशार न्ही. क्वॉरंटायनाची कथा आयकना पडे हुशार हुशार जाल्यार जावंक पुरो कोणा गोत्तू ना. तुमी आमकां खूब हांसयला रिची बाब, अशेंत हांसयत रावा. तुमकां परबी. आमचो मुखलो कवी पोएटिकाची बुन्याद मानेस्त नवीन पेरेरा सुरतकर. एक ल्हानशें सपन येदे व्हड संघटन जावन सबारांची साहित्यीक सपनां जारी जावच्यांत सातें जावन आसा म्हळ्यार तें पोएटिका. आनी पोएटिकाचो एडमीन जावन आनी हर एक पावटी नव्या चिंतपांनी आनी नव्या उर्बेन पोएटिकाक ह्या पावंड्यार पावयली शाती बाब नवीनाची. कावी जावनी तो एक विभिन्न आनी गुण चिंतपाचो आस्ताची कविता खाडूंगाल आमच्या समोर तो प्रस्तुत करता. मानेस्त नवीन पेरेरा सुरतकल आमचे मुखार. पयलें एक ल्हान चुटूक सांगता. चुटुकाचें नांव आसा मोग आनी राग. मोग आनी राग. म्हज्या एका दोळ्याक मोग दिसता आनी एकाक राग. म्हज्या एका दोळ्याक मोग दिसता आनी एकाक राग. त्या दिसा हांवें एक दोळो दांपल्ल्यान आमकां मोग जालो. त्या दिसा हांवें एक दोळो दांपल्ल्यान आमकां मोग जालो. एक कविता ही भोव आदली कविता. कवितेचें नांव आसा कडुंगाल. कडू म्हळ्यार गत्त आसा न्ही, माडार चडटाना पांयांक घालतात पळय, कडू म्हणटात. सो कडुंगाल म्हळ्यार आनी एक अर्थ आसा मीत दवर म्हणून. कवितेचें नांव आसा कडुंगाल. पदऱ्यापान म्हळें कडुंगाल कडुंगाल कडुंगाल. पदऱ्यापान म्हळें कडुंगाल कडुंगाल कडुंगाल. हाणें कर्साक काडूंक घालें. कर्स उणो 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 जालो, बँक बॅलन्स वाडत आयलें. पदऱ्यापान म्हळें कडुंगाल कडुंगाल कडुंगाल. हाणें पोटाक काडूंक घालें. खाण जेवण उणें 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 जालें, जीव सुडसुडीत जालो. पदऱ्यापान म्हळें कडुंगाल कडुंगाल कडुंगाल. पदऱ्यापान म्हळें कडुंगाल कडुंगाल कडुंगाल. हाणें जिबेक काडूंक घालें. गाळी सोवयो उण्यो 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 जाल्यो, सगळ्या गांवार मोगासो जालो. पदऱ्यापान म्हळें कडुंगाल कडुंगाल कडुंगाल. पदऱ्यापान म्हळें कडुंगाल कडुंगाल कडुंगाल. हाणें गर्लफ्रेंडाक काडूंक घालें. गर्लफ्रेंड पयस 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 गेलें, बायले भुरग्या मोगासो जालो. पदऱ्यापान म्हळें कडुंगाल कडुंगाल कडुंगाल. हाणें गर्लफ्रेंडाक काडूंक घालें. गर्लफ्रेंड पयस 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 गेलें, बायले भुरग्यांक मोगासो जालो. पदऱ्यापान आनीकी म्हळें कडुंगाल कडुंगाल कडुंगाल. पदऱ्यापान आनीकी म्हळें कडुंगाल कडुंगाल कडुंगाल. हाणें पांयांक काडूंक घालें. पदऱ्यापान आनीकी म्हळें कडुंगाल कडुंगाल कडुंगाल. हाणें पांयांक काडूंक घालें. आनी अजून शेजाऱ्यांचे बोंडे चोरते आसा. आनी अजून शेजाऱ्यांचे बोंडे चोरते आसा. देव बरें करूं. खाडू एक बंदडेचो संकेत तशेंच प्रगतीचोय संकेत. हे धनात्मक रितींनी ऋणात्मक रितींनी वापरयत म्हणलें ह्या कवितेद्वारे आमकां पळोवंक कळीत केलां नवीन बाबान. एक रितीन पळयल्यार एक मनशाक विपरीत रितीन नियंत्रण करूंक पळयल्यार ताचो परिणाम ऋणात्मक जावंक पावता म्हणलो संदेशी ही कविता आमकां दिवंक आशेता. वाचल्या तितलें सबार अर्थ उगडाबी करच्या तसली कविता भोव आपुरबायेची कविता प्रस्तुत केल्ल्या नवीन बाब तुमकां परबी. हांगासर आमची ही पंगत संपता. सर कवी कवयित्रींक देव बरें करूं. आतां मुखल्या पंक्तेक कवी कवयित्रींची नांवां अशीं आसात. मानेस्त जॉर्ज लिगोरी डिसोजा सुरतकल. मानेस्त सचिन कोलकार गोवा. मानेस्त विन्सेंट बी डिमेल्लो ताकोडे. मानेस्त एडवर्ड लोबो तोक्कोट आनी मानेस्तीन प्रीता मिरांदा वलेन्सिया. आमच्या मध्ये मुखार कवी आसा एडवर्ड लोबो तोक्कोट. आपल्या चुटुकाणींच रसिकांक चिमटे काडचो
हास्याला दुरोचो हो कवी आता आमच्या फुडें. सर्वांक म्हजे प्रणाम. म्हजे कवितेचें नांव आसा विसरून. तूं कापड न्हेसतना हांवें त्या कापडाक मिरयो घाल्यो, सोबायच्यो मिरयो घाल्यो. ते कोणाक दिसलें ना. तूं कापड न्हेसतना हांवें सोबायच्यो मिरयो घाल्यो, ते कोणाक सोबीत दिसलें ना. पूण तूं कापडार सोंपतना सकड तुजी सोबायत वर्णितात. तूं कापडार सोंपतना तुजी सोबायत वर्णितात. दुसरी चुटुका हे मारणेच्या वेळार बरयल्ली. वाग आयलो, गांवभर वाग घराघरांनी रिगल्यात. गांवभर वाग घराघरांनी रिगल्यात, तरी कोणी कंप्लेंट दिना. तरी कोणी कंप्लेंट दिना. प्रतिफळ पयशां खातीर साबारांचो जीव काडलो तो आतां धाकटेऱ्या लागीं पयशे दिवन जीव वाचोवंक सोदता. पयशां खातीर साबारांचो जीव काडलो तो आतां धाकटेऱ्या लागीं पयशे दिवन जीव वाचोवंक सोदता. देव बरें कर. मिरयो घालतना कोणाकी कळलें ना. सबाय मात्र वरणूक सकट आसात न्ही गे. कितें अर्थ आपणें काम केल्लें कोणाक कळना. कामाचो प्रतिफळ मात्र सगळ्यांक कळटा. सकट भोगतात. या मुकले. मुखलो कवी मानेस्त जॉर्ज लिगोरी डिसोजा. गांवान हे सुरतकलचे प्रस्तुत MRPLांत आपली सेवा दिते आसात. लिगोरी बाब आपल्या हास्य कवितेंक भोव फामाद. वगेत बसल्या कडेनी लागशिल्ल्या 4 जाणांक हांसयना जाल्यार लिगोरी बाबाक न्हीद पडना काय. आतांच्या विपरीत दबावाच्या काळार हांसूंची कला पवित्र कला म्हणयेत. आज लिगोरी बाब आपल्या कवितेच्या पोत्यांतावन कालें भायर घालता पळयचे. तुमच्या मुखार मानेस्त जॉर्ज लिगोरी डिसोजा. कवितेच्या पोत्यांतावन थोडे चुटुकां हाडल्यांत. पयलें आशा. चावयेचो मधुर उडास, चावयेचो मधुर उडास दंपलेल्या पोरण्या बिगातय उक्ते जावच्या आशेक आंकरी फुटोवंक लागलो. दुसरें चुटुक बॉम्बे. काळा पुर्वी बालश्यांक खेळोंक बॉम्बे हाडटालीं. काळा पुर्वी बालश्यांक खेळोंक बॉम्बे हाडटालीं. आतांच्या काळी मोबायला सामकार. आतांच्या काळी मोबायला सामकार घरांत सगळीं बॉम्बींच तर पयशे दिवन बॉम्ब्यांक हाडची गरज कितें उदेली. तिसरें पुराक जोडें. लोक उलयता त्या जोड्याक पळोवन कितलें सोबीत, कितलें बरें, कितलें पुराक, कितलें समजण्याचें सांगोन केल्लें तांचें जोडें. लोक उलयता त्या जोड्याक पळोवन कितलें सोबीत, कितलें बरें, कितलें पुराक, कितलें समजण्याचें सांगोन केल्लें तांचें जोडें. पूण तें जोडें जाणा तांणी जिवीत सगळें सोडदोडीन जियोवचें. तांणी जिवीत सगळें सोडदोडीन जियोवचें. सांगोन केल्लें पुराक जोडें वाणाच्या आंगडींत मात्र मेळचें. स्वाभिमानी. स्वाभिमानी. मुग्ध मनशाच्या मासूम बगणांक भरपूर स्वाभिमानाक निरंतर मार पडतना. मुग्ध मनशाच्या मासूम बगणांक भरपूर स्वाभिमानाक निरंतर मार पडतना उतरां मौन जातात, कृत्यां उलयतात. आनीक हो म्हयनो नोव्हेंबर देखून कन्नड चुटुक ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೀತಿ. ಅವನು ಹಾಗೂ ಅವಳಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಆದ ಪರಿಚಯ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅವನು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಆದ ಪರಿಚಯ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮೊದಲು ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ, ಶುಭ ಸಂಜೆ, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಸಂದೇಶಗಳ ರವಾನೆ. ಮೊದಲು ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ, ಶುಭ ಸಂಜೆ, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಸಂದೇಶಗಳ ರವಾನೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಪರಸ್ಪರ ಸಲುಗೆ ಇವಾಗ ಬರೀ ಸುಲಿಗೆ. ಆಧುನಿಕ ಜನರು ಅನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚುಟುಕು
ಈ ಆಧುನಿಕ ಜನರು ಸುರಿಸಲಾರರು ಒಂದು ಹನಿ ಬೆವರು. ಈ ಆಧುನಿಕ ಜನರು ಸುರಿಸಲಾರರು ಒಂದು ಹನಿ ಬೆವರು. ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಕ್ರಮಿಸಲು ಕೇವಲ 100 ಮಾರು ಬೇಕು ಕಾರು ಸ್ಕೂಟರು. ಕ್ರಮಿಸಲು ಕೇವಲ 100 ಮಾರು ಬೇಕು ಕಾರು ಸ್ಕೂಟರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯಲು ಎಸ್ಕಲೇಟರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯಲು ಎಸ್ಕಲೇಟರು. ಈ ಜನ ನಡೆಯುವುದನ್ನೇ ಮರೆತಿಹರು. ತಿನ್ನುವರು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚದಿರುವುದೇ BP ಶುಗರು. बो अपूर्बायची चुटुका लिगोरी बाब आज गंभीर रीतीन जीवनाची सबार सता तुम्ही तुमच्या चुटुकाद्वारे उघडापी केली. तुमका परबी देव बरे करू. फुडें आपयता मुखल्या कवेक सचिन खोलकर. मनीस म्हणजे कितें? देवाचो अंश. पूण तो करता कितें बरें काय वायट. आपल्या कवितेंतल्यान मनीसपणाची तोखणाय बिलकुल न्हय, ताच्या करणेची बडाई त्या फुडां न्हय. कलियुगाच्या मनशान करची कर्मीपणां हे कवितेन कवी साण्याक धरता. आमी आयकुया. सगळ्यांक नमस्कार. म्हज्या कविताचें नांव आसा आयचो मनीस. अशें म्हणटा मनीस हो देवाचो अंश. अशें म्हणटा मनीस हो देवाचोच अंश. आतां तेणेच वाडयला अधर्माचो वंश. आतां तेणेच वाडयला अधर्माचो वंश. मनीस जितलो बरो पाड तितलोच. मनीस जितलो बरो पाड तितलोच. आयकतलो सगळ्यांचेच. आयकतलो सगळ्यांचेच, करतलो आपलेच. आयकतलो सगळ्यांचेच, करतलो आपलेच. मनशान उदरगतीच्या नांवाचेर सैम नश्ट केला. मनशान उदरगतीच्या नांवाचेर सैम नश्ट केला. जात पात भेदभाव केला. विटंबना अस्तुरेची केला. जात पात भेदभाव केला. विटंबना अस्तुरेची केला. अस्तुरेन सुद्धा स्त्रीवादाचो भरपूर फायदो घेतला. अस्तुरेन सुद्धा स्त्रीवादाचो भरपूर फायदो घेतला. स्त्रीवाद म्हणल्यार फेमिनिझम. दोंगर सगळे सपाट केला. दोंगर सगळे सपाट केला. न्हंयो सगळी हळशीक केला. दोंगर सगळे सपाट केला. न्हंयो सगळी हळशीक केला. रस्ते सगळे फोडून दवरला. रस्ते सगळे फोडून दवरला. वाऱ्याचे तर सांगपाचेच ना. वाऱ्याचे तर सांगपाचेच ना. तो तर प्रदूषण करून दवरला. वाऱ्याचे तर सांगपाचेच ना. तो तर प्रदूषण करून दवरला. मनीस आपल्या फायद्या खातीर दुसऱ्याचे पाड घालपाक शिकला. मनीस आपल्या फायद्या खातीर दुसऱ्याचे पाड घालपाक शिकला. भ्रष्टाचार करपाक शिकला. खून बलात्कार चोरी करपाक शिकला. भ्रष्टाचार करपाक शिकला. खून बलात्कार चोरी करपाक शिकला. मनीस आता फक्त पैसे जोडपाक शिकला. मनीस आता फक्त पैसे जोडपाक शिकला. कित्याक करता तुजें म्हजें कांयच ना हांगा आमचें. कित्याक करता तुजें म्हजें कांयच ना हांगा आमचें. आमी फक्त सोयरी हांगचे. आमी फक्त सोयरे हांगचे. बाकी सगळे हांगाच उरपाचे. बाकी सगळे हांगाच उरपाचे. हो जावन आसा कलियुगांतलो मनीस जेका कसलेंच पडलेलें ना. जेका कसलेंच पडलेलें ना. देव बरें करूं. कलियुगाच्या मनशाक कितेंच पडून गेलें ना. आपलें बरें जालें आपलें वयर पडल्यार जालें. आमचो मुखलो कवी मानेस्त विन्सेंट बी डिमेल्लो हे गांवांत ताकोडेचे. ते एक बरोवपी तशेंच संगीतकारी जावन आसात. भलायकी क्षेत्रांत आनी कंप्युटर क्षेत्रांतय ते हेळिल्ले जावन आसात. ते आज चिमणेच्या बोगणांक ताळो जातले. आता आमच्या मुखार मानेस्त विन्सेंट डिमेल्लो ताकोडे. सर्वांक म्हजे प्रणाम. ही म्हजी हांवें हजर जावची 3री हवी गोष्टी.
आणि पयले फावटी म्हजी एक ल्हानशी कविता हांगा तुमचे मुखार सादर करूंक म्हजे प्रयत्न. ह्या कवी गोश्टींत म्हाका 2 या 3 फावटी उदरगती म्हणलो शब्द आयकलो. उदरगती जाते आसा पूण ताचे जावन मनशांची दुर्गती सुरू जाल्या आनी ही म्हजी कविता त्या दिशेनच तुमची चिंताप व्हरूंक प्रयत्न करता. हांव चिमणी उलयतां ही जावन आसा म्हज्या कवितेचें नांव. तांब्याच्या बिड्ड्याक उमकळटा म्हजी शिमटी कापसाची वात. इल्लें तेल पियोवन म्हज्या शिमटेतावन मिणी मिणी जळटली हांव जाताना रात. भोंवती प्रकाश फंकोवन रातच्या वेळी सोंपतली हांव हरये घरी लेकी नासता जात आनी कात. काळी करी म्हजी इल्ली इल्ली जमोवन तयार जातलें काजळ चडोवंक दोळ्यांचो प्रजळ. काळी करी म्हजी इल्ली इल्ली जमोवन तयार जातलें काजळ चडोवंक दोळ्यांचो प्रजळ. लोटले म्हाका कोनशाक आयल्यात म्हणून 20 दिवे. लोटले म्हाका कोनशाक आयल्यात म्हणून 20 दिवे. काळ्या करयेक लसतेले ते आईचे तरणे पोरे. काळ्या करयेक लसतेले ते आईचे तरणे पोरे. बल्ब ट्यूब जाल्यात आतां पोरणे. दितात म्हणून आईचे नवे दिवे अदीक उजळ. बल्ब ट्यूब जाल्यात आतां पोरणे. दितात म्हणून आईचे नवे दिवे अदीक उजळ. वीज उरोवच्याक उपकारतात तेच LED. पूण होगडायला मनशान आज आपल्या दोळ्यांचो परजळ. वीज उरोवच्याक उपकारतात तेच LED. पूण होगडायला मनशान आज आपल्या दोळ्यांचो परजळ. देव बरें करूं. म्हाका ही एक अवकाश दिल्याक नवीन बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. नव्यो सवलत्यो येताना पोरण्या वस्तूंक मुल्याक घालचे एक स्वाभाविक प्रक्रिया. पूण त्या वस्तूंनी सेवेच्या उदेंत आमच्या जिविताक दिल्लो सुशेगी आमी विसरता. हे मनशाकी लागू जाता. आमकां उपकाराक पडना म्हूण जाल्यार मनीसी आमकां जडायसो म्हूण बगोवंक लागता. एक बरो संदेश बाब विन्सेंटान आपल्या कविते मुखांतर आमकां दिला. बाब विन्सेंट तुमकां परबी. मुखले कवयित्री बाई प्रीता मिरांदा. सुस्निकायेच्यो मेरो कोसळटना विराराई आपली दाळ शिजयता. राग मनशाक आपले ताब्यान घेता. काम करून गोश्ट काडून शिंती तापतना मुखार मेळिल्ल्याक देखताना तळमोट्याक चडता. आपले तापलेले मस्तक आदाळल्यांचेर चिडता. जावं ती पिडेस्त उठोवंक जागा नासली शिंतीत तेन्ना काम करिना. असलेच मनोस्थितीची कविता प्रस्तुत करता बाई प्रीता. सर्वांक नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव आसा तुटनातलो बांद. म्हातारपणाच्या हुमरार उबी म्हजी आवय. म्हातारपणाच्या हुमरार उबी म्हजी आवय. तिच्या हर एका गरजांक जाय हेरांची ससाय. तिच्या हर एका गरजांक जाय हेरांची ससाय. वय मांद्रेक शेवटल्या म्हजी आवय. मेळे मांद्रेर गान घरांत नितळकर तोंडाक लाय नानाई साकरीकर. नितळकर तोंडाक लाय नानाई साकरीकर. तुटता सोसणिकायेचो काट. साळिसांची म्हजी प्राय येदोळस निवृत्त जाल्या सोसणिकाय. साळिसांची म्हजी प्राय येदोळस निवृत्त जाल्या सोसणिकाय. म्हाका आसा तिचो मोग. म्हाका आसा तिचो मोग. पुरासान हाडयता राग. आवय म्हणून पडटा विसर. पूण रागाच्या म्हज्या कर्तुवांक जागयता म्हजें कोशेट. पूण रागाच्या म्हज्या कर्तुवांक जागयता म्हजें कोशेट. हांव कुवार म्हाका हेर कोण आसा तिचे बगार. हांव कुवार म्हाका हेर कोण आसा तिचे बगार. कामाची जडाई सडयता विराराय. कामाची जडाई सडयता विराराय.
म्हज्या उतरांची धार काळजाक तिच्या दुखीचो तीर दर्या सारको तिचो मोग घेताना आक्षेपणाकाच पद मेळ्ळो ना तो मोग पाटी दिवची सर्ती येताना खंयसर चुकता समजना तो मोग पाटी दिवची सर्ती येताना खंयसर चुकता समजना म्हजो हात धरन चलोवंक शिकयले हात आतां निस्तेज म्हजो हात धरन चलोवंक शिकयले ते हात आतां निस्तेज आसकत त्या हातांत आतांच्या उबेंत लिपोन आसा म्हाका भद्रती दिल्लो उगडास अस्कत त्या हाताच्या उबेंत लिपोन आसा म्हाका भद्रती दिल्लो उगडास आवयचो हो मोग जर चलवाल्लो तर पुरासनेक आवयचो हो मोग जर चलवाल्लो तर पुरासनेक मनशाकोळ होगडायतें अस्तित्व ह्या संवसारांत मनशाकोळ होगडायतें अस्तित्व ह्या संवसारांत काळजा कोणशार लिपुल्या तिच्या मोगाच्या उगडासान काळजा कोणशार लिपुल्या तिच्या मोगाच्या उगडासान म्हज्या निवृत्त जाल्ल्या सोंसणिकायेक परत कामाक लायला म्हज्या निवृत्त जाल्ल्या सोंसणिकायेक परत कामाक लायला देव बरें करूं देव बरें करूं सबित्र तिच्या प्रस्तुतेक ही भगत हांगासर सोंपता दया करून तुमी तुमची मुखली बसका घेवची हांव फुडें आपयतां मुखल्या पंक्तेक हेनरी मस्करेन्स गंजी मठा मॅक्सिम रुद्रीक बोंदेल डॉक्टर जॉयर नोरान्ना किन्नीगोळी बायलावी गंजी मठा आनी आर्थर पिरेरा बाब रुपेश देसाई गोवा तुमी फुडें येवची आमचो मुखलो कवी आसा मानेस्त हेनरी मस्करेनस गांवांत ते गंजी मठाचे आनी वृत्तेन ते शिक्षक जावन आसात उत्तीम संघटक आनी मुखेली जावन आसचे हेनरी बाबाच्या कवितेनी सामाजीक हुस्को भरपूर मापान आमकां पळोवंक मेळटा आज आमचे मुखार ते तांची विन्सनार चुटुका प्रस्तुत करतले आता आमचे मुखार मानेस्त हेनरी मस्करेनस सर्वांक प्रणाम थोडी चुटुका पयलीं चुटूक साक्स दोळ्यांत पडली दोळू हुलोप हाडन धुवन गेली दोळ्यांत पडली दोळू हुलोप हाडन धुवन गेली दुकानी ओले दोळ्यांनी धुळेच्या आदिवसाक साक्स दिली मुकली मेस्त्री हे हिवा तू खंयच्या इस्कलासो कर्द मिस्त्री तू खंयच्या इस्कलासो कर्द मेस्त्री हे हिवा तुज्या येण्याक हात पाटी बांदून शिस्तेन उबी सगळी तिसरें दुबाव कुटुंबायोजन केल्लो वोट विसारी कुशीच्या वोटा लागीं कुटुंबायोजन केल्लो वोट विसारी कुशीच्या वोटा लागीं म्हाका कित्याक की दुबाव शस्त्रक्रिया चलयल्ल्या डाक्टराचेर म्हाका कित्याक की दुबाव शस्त्रक्रिया चलयल्ल्या डाक्टराचेर नांतर ह्या पेटी भितर हांवें पिलां कशी काडली मॅक्सियम हे तुका आदेश म्हाका साकर आसा च्याच्या पेसदी काफी फळार वणटेल्याक ताचो आदेश आनी एका हातयासची शिराची प्लेट कसकोसण आसली रजा बँडांच्यात रेवडलेली ताची तकली कुशेन हांसली बँडांच्यात रेवडलेली ताची तकली कुशेन हांसली मिस्ता तिकाय रजेची गरज आसली देव बरें करूं भोव बरी प्रस्तुती बाब हेनरी जिविताची ल्हान ल्हान सता आमकां सर्वांक रुचच्या रितीन बाब हेनरीन आपल्या चुटुका मुखांतर प्रस्तुत केल्यांत मात्र न्ही आमी आमचीच पाट एक पोटी गोवन पळोवच्या परी केला बाब हेनरी तुमकां परबी मुखलो कवी वृत्तेन एक सजोवपी एक बरो नाटकिस्त तो एक मायक घेवन ताच्या फाटल्यान आस्ती व्यंग्य त्या कवितेनी पेत्रोंक कशी जाता ते आमकां समजयता कवितेची प्रतिमा मायका बोवारी सच्ची हुशारगाई कवी मॅक्सिम रुद्रीक बाबाची हो एक उदेतो कवी चिंतपी आणि सामाजिक काळजीचो व्यक्ती आपली सामाजिक काळजी आपल्या कवितेंतल्यान उजार करता असल्याच जातीची चुटुकां आयकूंक काण जावया देव बरी सांज देव म्हाका हांवें संजेचें कार्य निर्माण करतना शंत म्हणचे सुरवातेर सकाळचो
पाटी असोत थाळो आयकोंक मेळटा. बरें, म्हजी ही चुटूक पयलें चुटूक आसा कान. कान माईक हातीन घेताना तो आयकतेल्या कानांक लेंबेतालो. माईक हातीन घेताना तो आयकतेल्या कानांक लेंबेतालो. हेरांक कान जावचो वेळ येताना वेळाचे नीब दिवन पळतालो. हेरांक कान जावचो वेळ येताना वेळाचे नीब दिवन पळतालो. दुसरें चुटूक आवयची वेंग. भोगलेलें सर्गींचें सूख तुज्या वेंगेचें जाणारी जातेस म्हाका समजाल्लें. भोगलेलें सर्गींचें सूख तुज्या वेंगेचें जाणारी जातेस म्हाका समजाल्लें. पाटी दिवंक तुका तें अत्रेकतना कित्याक देवान तुका सर्गाक आपोवन व्हेलें. तिसरें चुटूक वचें. ववयता हांव वजें सगळ्या समाजेचें म्हणून तो करशेतालो. ववयता हांव वजें सगळ्या समाजेचें म्हणून करशेतालो. बिरमोतेच्या भिकेन तो हुद्द्याक पावलो. बिरमोतेच्या भिकेन तो हुद्द्याक पावलो. अधिकाराच्या बळान सर्वांक लुटताना समाजेक तो वोडयेक वजें जालो. माईक घेवंक कडीत सर्वांक कडीत ना पाटें दिवंक. घेवंक कडीत सर्वांक कडीत ना पाटें दिवंक आसा करून भाशण ह्या विशयाचेर स्पर्धिकांच्या हातीन दिल्लो माईक. तिसरें स्थान भलायकी मेस्त्रेक. दुसरें स्थान सांगशात गे कोणी. तिसरें स्थान भलायकी मेस्त्रेक. दुसरें स्थान धार्मिकाक. पयलें स्थान राजकीय फुडाऱ्याक मेळटाना खबरेविणें मायाक जाल्लो माईक. देव बरें कर. म्हाका दिल्लो माईक हांगाच आसा. जिवितांतली बारीक बारीक सुतां नाजूक उतरांनी उक्तायलें. परबीं तुका देव बरें करूं. आमचो मुखलो कवी मानेस्त आर्थर पेरेरा ओमजोर हांची वळख हांवें कंदी जय म्हूण ना म्हूण चिंता. कोंकणी साहित्य संवसारांत एक विसरूंक जायनातलें मुखामळ. आज तो ताची कविता तें दूख एक थेंबो आमच्या मुखार सादर करतले. ही कविता एक आयकॉनिक कविता म्हूण येता. हांवें फाटल्या 2 वर्सांनी सबार जाणांनी सबार भुरग्यांनी ही कविता सादर करची पळयल्या. तर ह्या कवितेचें सत्व कसलें म्हणलें आमी समजून घेवं येता. आज कवीच्या तोंडानच कविता आयकोवचे भाग आमचे तुमच्या मुखार मानेस्त आर्थर पेरेरा ओमजोर. सुमिस्तांक कलतो प्रणाम. म्हज्या कवितेचें नांव आसा तेंदूक एक थेंबो. ना शास्त्र ना रिवाज ना कसुलसा वास ना आवय ना बापय ना कोण सुगवय तर तें कशें जल्मालें. संवसाराक साक्ष दिवचे आदी वल्यारच कशें तें वाचवालें. तेंदूक एक थेंबो 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 थेंबो. दोळ्यांकांच्यानी फुटून परत जल्मालें. त्याच वाटेन फुडें परत्यान उदें येतलें. कोणूच नेना येना केतना तें कोणा गेलें. आयलें आयलें आपलें चिंतून मुकलें फालें. तेंदूक एक थेंबो 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 थेंबो. आदार नासता जाली अनाथपणी. उपाव नासता रावली म्हाऊनपणी. सांगूंक कळ्ळें ना थोड्यांक आपली जिणी थोड्यांची जिणीसी एक नीज काणी. दूख दुखांनी सोबीत दोळ्यांनी वमताली ती जायत्या नोमण्यांनी. संवसाराक साक्ष दिवचे आदी वल्यारच कित्याक ती माजवाली. ती दुखां थेंबे 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 थेंबे. पेल्याचें दूख तुज्या मनांत जिरय. वाडोवन बी किरलो वारें मोगाचें वाळय. पेल्याचें दूख तुज्या मनांत जिरय. वाडोवन बी किरलो वारें मोगाचें वाळय. तेन्ना आसतेलीं दुखां लाबून दादोसकाय जेतना जाताना तूं
परकी दुकांची पोस्को आवय्या बापय तेंदूक एक थेंबो 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 ना शास्त्र ना रिवाज ना कसलो सावाज ना आवय ना बापय ना कोण सुगवय तर तें कशें जल्मालें संवसाराक साक्ष दिवचे आदी बऱ्याच कित्याक तें माजवालें तेंदूक थेंबो 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 देव बरें करूं भारीच बरी प्रस्तुती बाब आर्थर दुखाकी एक मोल आसा एक अस्तित्व आसा मनशांची बगना तो संतोष जावन दी ह्या बेजाराय एक तेंबो दुखावन चड कसली वस्त प्रगट करूंक शकची ना बाब आर्थरान एक ल्हानसो तेंबो दुखाचे प्रतिमा घेवन सगळ्या जिविताचे उड्डा उड्डी काळजाक नाटवणच्या परी आमच्या मुखार प्रस्तुत केल्या आर्थर बाब तुमकां परबी आनी देव बरें करूं मुखली कवयित्री बाय लावी गंजी भटा ही एक नामनेची कथाकार कादंबरीकार आता कवयित्री पोएटिकाची हिची कविता आयकतानाच हिची प्रतिमा झळकता मनशा कुडीचो हर विश्व हेरांक फायद्याचो तो दान दिवं येता वा कोणाचोय मेंदू मेल्या उपरांत संबंधिकांनी दान करूं येता पूण उस्वास तोय हेरांक फायद्याचो जाल्लो तर तो फकत रस्त्यार जाय पडटा भौशा ताच्या राजांत उस्वासाक बर्ग लायला म्हण दिसता ना तर तज्ञाचो उस्वास तो कित्याक फरता कवयित्री आपल्या दुकाळ बगडांनी म्हणटा आज हांव पेटेन वगी जशें बगता वेतान जावन खाली खाली बाई लावी आमच्या समोर सुमेस्तांक बरी सांज मागता वर्षा 2010 इसवेन 3 महिन्याच्या अवधेंत आमच्या घरांत आमी 2 मरणां देखली तशें आसता एका कुटुंबाच्यांक मरणाचें कारण आतां कितें दूख कितें म्हणल्यार हांवें बरेंच भोगलां आनी आयल्या वार ल्हान ल्हान प्रायाची जी भोव कठीण तरान घाय येतात आनी मेंदवाचें मरण भोगतात तसल्यांच्या कुटुंबांक कावन्सिलींग करून तांकां समजोवन आंगांक दान करूंक प्रेरण दितात आनी जिवंक आशेवचो एक जीव मरण पावता तरी आंगांक दाना मुखांत्र ह्या संवसारीक जिवनच्या जायत्यांच्या जिवाक कारण जाता तांच्या मनाक तशेंच आपली सरल्यारी कोण तरी जी येता नेंगी मन सुखान आतलेलें आपलें दूख गेलच्या दुखेस्तांच्या व्हडा मनाक मान बागावन ही कविता हांव सादर करता कवितेचें नांव आसा सर्व तांचेंच हांव खाली जावनूच गेली आपल्यांक आनी म्हाकाच काळीज कोणेंच सोरलें ना देखून तें तांणी निकळायलें आनी जागोवन दवरलें कोणा काळजाचो मोग जिवो सांबाळच्याक पिंतापोती कोणाचेरच जाळ उंकलली ना पिंतापोती कोणाचेरच जाळ उंकलली ना देखून ती तांणी काडून दवरली कोणा उदराची दूख थांबोवच्याक किडण्यो तरुण अजून फडत आनी क्रियाळ किडण्यो तरुण अजून फडत आनी क्रियाळ देखून त्यो तांणी सांबाळून धरल्यो कोणा जिवाच्या वांचपाची आंस राखच्याक दोळ्यां पडदे नाजूक तीक्ष्ण आनी सूक्ष्म सासवाक लेगून वळखून विंसूंक शकचे दोळ्यां पडदे नाजूक तीक्ष्ण आनी सूक्ष्म सासवाक लेगून वळखून विंसूंक शकचे तांकां ते जाय दिसले कोणा संवसारांतलो अंधकार जाडन सोडच्याक पोपसां आसली सुडाळ तशें फतफती पोपसां आसली सुडाळ तशें फतफती ती तांकां गरजेचीं दिसलीं म्हजे मुखार जिकल्ली कोण आपेल्याची मोरणां उसमोड निवारच्याक म्हजे मुखार जिकल्ली कोण आपेल्याची
मोर ना उसमड निवारचाक नाजूक कात अजून देखूंक नातिल्ली मिरी आईब वाखत नाजूक कात अजून देखूंक नातिल्ली मिरी आईब वाखत ती तांकां जाय आसली कोणाकुडीच्या जिद्दी घायांक पांगरण रेवडोवच्याक उरलोलो मात्र उस्वास नातुल्लो देखून कोणाय मुठीन धरूंक सकनाशें उबलोस उरलोलो मात्र उस्वास नातुल्लो देखून कोणाय मुठीन धरूंक सकनाशें उबलोस मिस्ता तो मात्र जाय आसुल्लो रसनाराक अत्म्याचो रुपकार जावच्याक आज हांव पेटेंत वोगी जशें भोगता वेतां जावन खालीच सगळीं आज हांव पेटेंत वोगी जशें भोगता वेतां जावन खालीच सगळीं ना कसलीच खंत ना पयणाच्या चिरी बुतयेची भ्रांत ना कसलीच खंत ना पयणाच्या चिरी बुतयेची भ्रांत कित्याक जें कितें आसलें तें हांगाच्यान गरजेचें दिसलें जें कितें आसलें तें हांगाच्यान गरजेचें दिसलें कुसाड्यांत खोदलोन वेचें परक्या जिवांक वांचोवच्याक उपकाराक पडटाशें भोगलें कुसाड्यांत खोदलोन वेचें परक्या जिवांक वांचोवच्याक उपकाराक पडटाशें भोगलें तशें आशेन तांणी वांटून घेतलें देखून वेताना फुडें हांगाचें हांगाच सोडलें देखून वेताना फुडें हांगाचें हांगाच सोडलें चिंतून 4 दिसांच्या संवसारान सर्व तांचेंच चिंतून 4 दिसांच्या संवसारान सर्व तांचेंच तांकांच उपकाराचें आनी म्हजें म्हणलें ना कितेंच देव बरें करूं बारीक सोबीत कविता प्रस्तुतीक देव बरें करूं बाबू रुपेश देसाई परत एक फावटी मोगाचें कवन शीर्षक तूं म्हजी मधुर मैना हांव तुजो कीर मोगा काळीज म्हजें चीर मोगा काळीज म्हजें चीर मोगा काळजांत म्हज्या शीर मोगा काळीज म्हजें चीर मोगा काळजांत म्हज्या शीर मोगा तूं म्हजी मधुर मैना हांव तुजो कीर मोगा काळीज म्हजें चीर मोगा काळजांत म्हज्या शीर मोगा तूं म्हजी मधुर मैना हांव तुजो कीर मोगा काळजांत म्हज्या 4 दीस येवन मोगा रावन पळय काळजांत म्हज्या 4 दीस येवन मोगा रावन पळय पाकडून पाकां 4 पीस मोगा न्हयत न्हावन पळय काळजांत म्हज्या 4 दीस येवन मोगा रावन पळय पाकडून पाकां 4 पीस मोगा न्हयत न्हावन पळय तुका लागून व्हांवता हांव नातर हांव थीर मोगा स्टेबल तुका लागून व्हांवता हांव नातर हांव थीर मोगा तूं म्हजी मधुर मैना हांव तुजो कीर मोगा काळजाच्या तागडेर दवरून एकदांच म्हाका जोखून पळय काळजाच्या तागडेर दवरून एकदांच म्हाका जोखून पळय मोगाची गोडसाण म्हजी एकदांच मोगा चाखून पळय काळजाच्या तागडेर दवरून एकदांच म्हाका जोखून पळय मोगाची गोडसाण म्हजी एकदांच म्हाका चाखून पळय म्हज्या मोगा मुखार पचक टेस्टलेस म्हज्या मोगा मुखार पचक रुचक गोडशें आनी खीर मोगा म्हज्या मोगा मुखार पचक रुचक गोडशें आनी खीर मोगा तूं म्हजी मधुर मैना हांव तुजो कीर मोगा एकाच रुखा ताळयेर धोलत मोगा गाणें गायत रावया एकाच रुखा ताळयेर धोलत मोगा गाणें गायत रावया एकामेका पाखां वेंगेत शेणून साचणाच एक जावया एका रुखा ताळयेर धोलत मोगा गाणें गायत रावया एकामेका पाखां वेंगेत शेणून सासणात एक जावया तुजो मोग गिरेस्त काय म्हजी नातर हांव फकीर मोगा तुजो मोग गिरेस्त काय म्हजी नातर हांव फकीर मोगा तूं म्हजी मधुर मैना हांव तुजो कीर मोगा काळीज म्हजें चीर मोगा काळजांत म्हज्या शीर मोगा तूं म्हजी मधुर मैना हांव तुजो कीर मोगा देव बरें दी
रुपेश बाब आनी एक बारीच बरी कविता. म्हाका दिसता कावी निमतींत मोग संवसारात जिवंत सागी काही मोगा निमती कावी जिवंत सादगी गोत्तू ना पूण आयच्या दिसा सबार मोगा कविता आयकून खंडीत जावन एक मोगाचे वातावरण हांगा उपजाला. तुमकां परत एक पटी देव बरें करूं. आता आमचो मुखलो कवी जावन आसा रॉनी क्रास्ता केलाराय. होय एक मोगा कविते सवे आमचे मुखार. कविता काळजांतल्या म्हज्या काळजांतल्या उगडपाक बिगात खंय गो मेळटा. म्हज्या काळजांतल्या उगडपाक बिगात खंय गो मेळटा. अप्रूप तुवें फुडल्यान रावून आंबरुके हांसल्यार पावता. अप्रूप तुवें फुडल्यान रावून आंबरुके हांसल्यार पावता. आपलो पेलो वचूं पेल्यान आपलो पेलो वचूं पेल्यान म्हज्या काळजान तुजी राजवडकी पावता. म्हज्या मना धलोवपाक हिंदुळो खंय गो मेळटा. म्हज्या मना धलोवपाक हिंदुळो खंय गो मेळटा. अप्रूप तुवें सपनां देंवून पुसपुसल्यार सुपावता. अप्रूप तुवें सपनां देंवून पुसपुसल्यार सुपावता. गुजगुजी जिबो वचूं पेल्यान गुजगुजी जिबो वचूं पेल्यान मना पाटोसार तुवें बसल्यार पावता. मना पाटोसार तुवें बसल्यार पावता. म्हजे चाली समकाणेंत बदलाव खंय गो दिसता. म्हजे चाली समकाणेंत बदलाव खंय गो दिसता. अप्रूप तुवें घरचे वाटेर अप्रूप तुवें घरचे वाटेर पावल तेंकल्यार पावता. पावल तेंकल्यार पावता. खबराळी जिबो वचूं पेल्यान खबराळी जिबो वचूं पेल्यान घरच्या हुंबरार तुवें आयल्यार पावता. घरच्या हुंबरार तुवें आयल्यार पावता. पुनवे चंद्रा सबाय साकपाक रसीक खंय गो जागता. पुनवे चंद्रा सबाय साकपाक रसीक खंय गो जागता. अप्रूप तुवें चंद्रा सावळेंत अप्रूप तुवें चंद्रा सावळेंत वेंगेंत घुसल्यार पावता. वेंगेंत घुसल्यार पावता. दक्षिणे पेरी कोडूं पेल्यान दक्षिणे पेरी कोडूं पेल्यान उम्या शिवोर तुवें वतल्यार पावता. उम्या शिवोर तुवें वतल्यार पावता. हावी अप्रूप सपनांत केळी खाता. हावी अप्रूप सपनांत केळी खाता. जागणेन करिनासली सर कारबारां दीस उजवाडच्या आदी करून सोडता. जागणेन करिनासली सर कारबारां दीस उजवाडच्या आदी करून सोडता. हुशार म्हज्या सबित सारका हुशार म्हज्या सबित सारका वेंगेन तांच्या घुसून सोडता. थिरारार जायनातली अवतारां सगळीं थिरारार जावन येतली अवतारां सगळीं निधे आम्हालार करून सोडता. निधे आम्हालार करून सोडता. कच्ची फाड आंब्या मोलें सगळेच मुगा पिठो करता. कच्ची फाड आंब्या मोलें सगळेच मुगा पिठो करता. कोगळे उल्या सळका तळ्या सुद्दां कगळे उल्या सळका तळ्या सुद्दां लजे वरल ओडून सोडता. लजे वरल ओडून सोडता. जागता मुगा सगळे रिते जागता मुगा सगळे रिते जीव जाता कालुबुलो. जागता मुगा सगळे रिते जीव जाता कालुबुलो. बायल घुसल्या दुसऱ्या कुडा दगी ती उरता कुलकुलो. बायल घुसल्या दुसऱ्या कुडा दगी ती उरता कुलकुलो. चिंतून ताका थरथरता चिंतून ताका थरथरता. खरें नसतेन केल्ले चुकेक सपनांत केल्ली केळी जिरोंक खरें मस्तेन केल्ले चुकेक सपनांत केल्ली केळी जिरोंक निर्मोग नासता रांदच्या कुडा वावरा लागता. निर्मोग नासता रांदच्या कुडा वावरा लागता. देव बरें करूं. बारी बऱ्यो कविता तुम्ही प्रस्तुत केल्या रॉनी आब. आयची सांज तुमचीच. निमाणी कवयत्री निमाणी आमची आईची पंक्ती निमाणी कवयत्री बाय ॲनी कॅस्टेलिनो. आयच्या सांजेची अखेरीची कविता. विसर विसर पडल्या म्हाका कालच्या दिसाची जिव्या मेटांची दीस रात राखल्या वाटेची. विसर पडल्या म्हाका कालच्या दिसाची जिव्या मेटांची दीस रात राखल्या वाटेची. आयचो दीस उदेंतींत सूर्यो आयचो दीस उदेंतींत सूर्यो फंकला उजवाड भोंवती. आयचो दीस उदेंतींत सूर्यो फंकला उजवाड भोंवती. कालक्या रातीक विसन सोडला तांतूना फायदो गोबर माती. कालक्या रातीक विसन सोडला तांतूना फायदो गोबर माती. विसर पडल्या म्हाका खाली वाटलेची विसर पडल्या म्हाका खाली वाटलेची गळो भिजयल्ल्या उदकाची. आज दुडवाची सांत बोवारी लाकांनी हात पाय हात
कोणाक जाय संस्काराची जात वेळ काय सलवात आज दुडवाची सांत बोवारी लाकांनी पाय हात कोणाक जाय संस्काराची जात वेळ काय सलवात आज कितें अस्पश्ट दिसता भोवार आज कितें अस्पश्ट दिसता भोवार वेळान कांय मोडला ससनाचें करार पाटी गुवोन पळयल्यार हजार दोळे पाटी गुवोन पळयल्यार हजार दोळे स्पश्ट दिसता आतां विसराल्लो संसार पाटी गुवोन पळयल्यार हजार दोळे स्पश्ट दिसता आतां विसराल्लो संसार देव बरें कर इतल्यार आयची कवी गोष्टी सोंपता आमकां हो अवकाश दिल्ल्या महासभानाक आमी आभार आसाव तशेंच आमकां खाण जाल्ल्या समेस्तांक आमी दिनवास आसाव समेस्तांक देव बरें करूं मोगाचेनो आयच्या कवी गोष्टीचे प्रमुख प्रायोजक जावन आसा माणसभानो आतां एरिक बाबाक उगडासाची काणीक दिवन मान करूंक कशी वता हांव विनंती करता पोएटिकाचो गुरकार नवीन बाबा लागीं एरिक बाबाक उगडासाची काणीक दिवच्या पोएटिकेचे सांदे जावन आसच्या मानेस्त माच्चा मिलार बाय सलोमी मानेस्त हॅरी फर्नांडीस मानेस्त हेमाचार्य हांकां कोंकणी साहित्य अकादमीची प्रशस्ती फावो जाल्या तांकां शॉल पांगरोवन मान करूंक हांव मुखार आपयतां रुपेश देसाई बाब तांणी मुखार येवचें आनी ह्या वर्सा रत्नो साहित्य प्रशस्ती विजेता आसा आमच्या मदेगात बाय लवी गंजिमठ तिणें वेदीक येवचें रुपेश बाब तिका शॉल पांगरोवन मान करतले लवी बाय मुखार येवचें सर्वांनी ताळयांच्या आवाजान उमेद पाठोवची आयच्या कार्याचे रुचीक जेवण प्रायोजित केला ॲलन बाब ओमझरू मा क्रिएशन मँगलोर हाचे ते मालक जावन आसात हांच्या मुखांत सुमार कोवळी मोकळीक जाल्यात आनी बाब लॅन्सी दांतीस पालडका बाब लॅन्सी दांतीस आतां हांगासर नात हांव मुखार आपयतां बाब ॲलन तुमी मुखार येवचें हांव मुखार आपयतां रॉनी बाबान बाबा ॲलनाक शॉल पांगरोवन मान करूंक हांव विनंती करतां आयची सोबीत वेदी सोबयल्या मॅक्सिम लुद्रीक मॅक्स क्रिएशनाचे मालक तांकां आमी मान करूंक अपेक्षिता मॅक्सिम बाबांनी मुखार येवचें मॅक्सिम बाबाक शॉल पांगरोवन सामनान करूंक मुखार येता ग्वादलोप बाय प्रायोजक आसात मानेस्त आयवन फर्नांडीस पडुबिद्री तुमकां आमी आभार मानता आतां आयच्या कवी गोष्टी उत्तम कविता जावन विंचून आयिल्ली कवियत्री जावन आसा बाय लवी गंजिमठा तिणें मुखार येवचें तिका आमी उल्हास पटयता नवीन बाबा नगद एक पोएटिकाच्या अभिमानान दिल्ले 1000 रुपयाचे नगद आनी एदिस तिका नवीन बाबा तावन घेवची उल्हास तुमकां बाय लवी आतां कविता सादर केल्ल्या हर एका कवयत्रींक ह्या दिसतिका दिवन मान करतात वदुली बाय मुखार येवचें आनी कवी आनी कवयत्रींक ह्या दिसतिका दिवचें बाय गोदुलिपा मुखार येवचें दय करून मानेस्तर रॉनी क्रास्ता केलेराय बाय एनी डिंपल कॅस्टलिनो बाब जोसिफ बाब रुपेश देसाई बाय लवी गंजिमठा बाब एडी कार्डोस बाब रिची पिरे बाब एंड्री मस्करेनस बाय एनी गोवा बाय अनिता फ्रँक बाब ऑथर पिरेरा बाब पेद्रू प्रभू ताकोडे बाबा एंटनी डायस मुखार येवचें आनी मुखली ह्या दिसतिका दिवंक वेदी मुखार तुमी दायकून येवचें एंटनी डायस
by Juliet Morris, Bob Sashish Kolkar, Bob George Ligori D'Souza, Bob Macha Miller, by Irene Rebello, Bob Sachin Kolkar, Bob Vincent DiMello, Bob Maxim Ludri, by Merlin Mascarenas, by Maria George Pinto, Bob Ron Michael Angelo. कोणाचे तरी नाव चुकला तर दया करून मुखार येऊंचे. आणि अकरेक नवीन बाब तसेच अकरेकाव. बाब एडवर्ड टोकोटू मुखार यात. उडासाची काणीक दिवंक विनंती करता.